आमी आर्गां दिता. बापा सगल्या तुज्या बरेपणा पासत तुका आमी दिनवासता. आयज तुवें आमकां सावूदीन भलायकेन आयज आमकां एक एकल्याक तुवें बरी सावूद आनी भलायकी दिल्या. आयज ह्या सुवातीचेर आमी येस वर्शी तुवें आमकां केल्या आनी आयज आमी हांगासर चुकोन पावोंक ना, पूण तुजी आमकां येवजण आहा बाबा. जे भाशेन आमी ह्या रेतिरांत वांटो घेतला आनी सगलीं ह्या रेतिराच्या निमतान आमी सगलीं हांगासर एकठांय जाल्या. तुवें आमकां तुजें उतर म्हणटा एक एकल्याक आमचें नांव घेवन ह्या सुवातीचेर हाडल्या म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. बाबा तुज्या व्हरत्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासता. तुज्या पुता पासत तुजो एकलोच पूत मोगाचो तुवें आमकां दिलोय आनी आमच्या पासत ताणें वो खुरीस वेंगयलो आनी वो खुरीस वेंगयतना तुजें उतर सांगता एका संतोसान ताणें ह्या खुर्साक वेंग मारली कित्याक ताजी नदर आमचे सुटकेचेर आसली आनी ह्या खुर्सा उदेशी आयज आमची सुटका जाल्या म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता ह्या तुज्या व्हरत्या देण्या पासत. जेजू तुवें हें रगत वारयलें आमच्या पासत आनी ह्या तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतांतल्यान आयज तुवें आमची एक एकल्याची सुटका केल्या. आमकां एक एकल्याक आमकां पातकांतली तुवें सोडयल्या आनी ह्या तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां आयज हें शिकयता. हें उतर तुजें आयज आमकां तूं उक्तें करता की तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतान आयज तुज्या उदेशी आयज आमच्या पातकाची सुटका जाल्या आनी फारीकपण जाला म्हूण. पवित्र तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी येवकार दिता. ह्या रेतिरान तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी तूंच आमकां एके वाटेन चलयता जी वाट देवान आमच्या मुखार थारायलेली आसा. कित्याक तुजें उतर म्हणटा हांव जल्मान येवच्या आदींच तुका आमचें सगळें येवजण आसली आनी आमच्या जिविताचो बूक तुवें ऑलरेडी तें पुस्तक बरयलेलें आहा आनी ह्या पुस्तकान तुवें सगलें आमच्या बरेपणाक सगलें बरयलेलें आहा आनी एक एक जें तुवें आमकां बरयलां हें आमच्या जिवितान घडोवन येवशें कोर म्हूण आनी केलां म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. पळयतात हे शिकोवणेक आमी समोर रोमता तुज्या हातीन. तूं जाणा आमच्या काळजाचे आवंडे, तूं जाणा पळयतात कितें आमकां गरज, खंय आमी शेणल्या, खंय आमी चुकल्या. आमचें सगलें जिविताची चाल एके भाशेन उतरां आड जाल्या पूण आयज तुवें आमकां हांगासर एकठांय केल्या तुज्या उतरार आमकां चलोवंक आनी तुज्या उतरान आमकां जिवंक पूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. पळयतात तुका आमी उलो मारता आनी दर एक जेजूच्या नांवान आमी दर एक डिस्टर्बन्साक जावं कितें आमकां डिस्ट्रेक्शन आहा आमकां कितें आडखळ आसा हे सगळे आडखळीक जेजूच्या नांवान हांव बांदता आनी पयस दर्यांत उडयता आनी दर एके आडखळीक तुवें हांगासरली काडल्या आनी पयशिल्ल्या जाग्यार शेवटून उडयल्या आनी आमकां तुज्या उतराक तुवें तयार केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. जे भाशेन आयज आमी हें उतर तुज्या आयकतेली हें बी कशें आमच्या काळजान आमी घेता आनी हें बी तुवें घातलेलें बी तुजें उतर जें रुजोवन येता आनी भरपूर मापान आमकां हें आमच्या जिविताक फळां फावो करता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. बसुया. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस. खुशाल आसात तुमी? कित्याक लागून एक एकल्याचें एक एक रिजन येवंक जाय. आयज आमी कित्याक खुशाल? वय म्हणलें सगलें नेटान कित्याक म्हणलें कोणाची जाग ना. ओके खुशाल हा आमी आनी तुमी सगलीं खुशाल म्हाका दिसता पूण कितें कारण काय ह्या खुशालकायेचें? देव आमचो मोग करता. ह्या वदान मातशें दुसरें आयकलें हांवें. हां एकठांय केल्या म्हूण एक म्हणटा. सिस्टर तूं कितें म्हणटा? देवाचें उतर आयकोंक आमकां हांगासर सगल्यांक एकठांय केल्या म्हूण आमी खुशाल आसा. आर्गां जेजूक. पूण देव आमचो खरेंच खरें मोग करता म्हूण आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आमची कितलींय कारणां आसतलीं पूण मेन कारण कितें? देवान आमचो इतलो मोग केलो आनी त्या मोगा पासून आयज आमी हांगासर सगलीं एकठांय जाल्या. सो देवान म्हाका एक सुचोवणी दिली कित्याचेर शिकवण जावपाची पळय ती. आनी सुरवात कित्याचेर जाली? कित्याचेर? मोगाचेर. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आयज आमी सुरवातेक कितें म्हणलेलें वो रेतीर कित्याचेर दवरलेलो आहा? जे आमचे संबंद आमच्या जिवितान जे तुटलेले आहा हे देवाच्या उतरांतल्यान घडोवन येवपा पासत आयज आमी हांगासर त्या निमतान वो रेतीर आमी हांगासर दवरला. समजता? आमी ह्या रेतिराचें कारण कितें? जे संबंद आमचे तुटलेले आहा. आसा आमचे संबंद तुटलेले आमच्या जिवितान? आसा वो ना? म्हजें आहा, तुमचें आहा काय? कोणा कोणाचें आहा? हात वयर करा. संबंद तुटलेले
आं हा 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 सगळीं हा तुमी तो टायटल पोया वो ना पोया पूण हे कारण आमच्या जिवितान हा वय ना येस न्हू आमच्या जिवितान खंय ना खंय कोणा लागीं नाल्यार कोणा लागीं तरी आमचे संबंद तुटलेले हा आनी आख्खें जिवीत भर आमी प्रयत्न करता हे संबंद जाग्यार घालपाक जाले आमचे कडेन कोणा कोणेन तरी जाले तुमी ट्राय करून संबंद जाग्यार घालूंक जावचें ना हांवें आख्खे 1.5 वरस 2 वरस ट्राय केले म्हजो संबंद जाग्यार घालपाक कांय जावं ना इन दी एंड आय गेव अप हांवें म्हणलें म्हज्या लागीं आनी हें जायना पूण आमी प्रयत्न करतात वय ना आमी फूल एफर्ट घालता कितें करपाक त्या मनशाक खोशी करपाक कोणा लागीं म्हजो संबंद तुटता असो दिसता त्या मनशाक खुशी करपाक आमी जाय तो आमचो प्रयत्न घालता वय ना इतलो प्रयत्न घालतली इतलो आमी सारको एफर्ट घालतली आनी इन दी एंड आमी पळयता कांय जायना कितें डिफरन्स दिसना येस नो जालां अशें कितले ट्राय कोर 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 फायनली मागीर म्हणटा आमी सायबा जायना आतां तरी तूं कितें कर ना आमी जाय तो टायम वेळ पिड्यार करतात वेस्ट करता जें आमचे कडेन जायना तें वजें आमी उखलूंक सोदता वय ना करिना आमी हे भाशेन तुमी केलां काय हे भाशेन केन्ना हांवें तर जाल्यार उतरान येवच्या पयलें सगळें लायफ बरो हांव तेंच करी कोण मातसो रागार जालो तेका प्लीज करूंक धांव आनी कोणा कडेन मातसो संबंद सारको ना तेका आनीक मातशें हें करूंक धाड आनी मागीर आमी तें मातशें फेकली मातशें कितें करतात न्हू दाखोवपाक प्रिटेंड करता एके भाशेन की सगळें सारकें हा ओ एज इफ यू नो कांय ना सगळें बरें हा हे भाशेन करिना आमी समजणी येता हांव जे आयज हिंगासर आमी जें कितें उलयता हें आमच्या एकल्याच्या जिविताक लागता येस नो वय ना आं एकल्याक हें लागता कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना कोणाची खबर सांगता कोण जाणा हें म्हाका अशें कांय जावंक ना आज सगळ्यांच्या वयर येयलें हांवें पळयल्या करेक्ट धाकटे सान आसत एट द यंग एज आसूंक नाजाल्यार व्हडले पिरायेची आसूंक सगळ्यांच्या जिवितान आमकां एक संबंद आसता कोणा कोणा लागीं आमच्या जिवितान जावं एक आमचो संबंद काजारी जिविताचो संबंद आसतलो घोव आनी बायल आसतली नेसेसरी हा सदांच सगळें बरें हा म्हूण तेंच्या संबंदान ना भुरगीं आसतलीं पेरंट्स आसतलीं सदांच मायपाचें धाकटीं आसत सगळें बरें आसत बट हें भुरगें वाडटा सदांच हो संबंद सारको उरता ना हे आवडो आवयचो पासून खंय ना खंय एका पॉयंटार पावतलो आनी म्हणटलें म्हजीं भुरगीं म्हजें आयकना अशें दिसता म्हजें सरशिल्ल्यान म्हजें भुरगें पयस पयस वेता येस नो हे भाशेन जायना पेरंट्सांक एका पॉयंटार पावन आमकां दिसता दर एक भाव भयणां आसता घरान केन्ना केन्ना भाव भयणां मदें संबंद सारको आसना करेक्ट सिबलिंग्स आसतात आमी भाव भयण हे भाशेन ल्हान सावन सगळें बरें आसता पूण वाडटा भावांची केस्तांवां वाडटा भयणांची केस्तांवां इट कूड बी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी इट कूड बी बिकॉज ऑफ एनीथींग कित्याकूय लागून जावंक जाता येस नो यू नो आय हॅव सीन केन्नाय फंक्शन आसता भयण आपल्याच्या मायच्या घरा येता आनी भाव आसता येताना बरी खुशालकायेन येता वयता म्हणून झगडोन घरा जालां आनी सादें कारण आसतलें आं सगळें जेवण खावन बरें जालें देनपारां आतां मागीर गेला न्हू भयण जायते तेंपान मायच्या घरा वयता चेडूं आपणाचें आनी थिंगा वयता भावाच्या बायले लागीं झगडी करेक्ट तुमी आसतात पूण हे भाशेन न्हू एके भाशेन हो एनिमी आसता तो फॅमिलीन फूड घालपाक लागून कितेंय करपी समजता कित्याक तेका नाका झगडीं केन्ना जाता ज्या जाग्यार मोग ना ज्या जाग्यार एकामेकाची समजिकाय ना थिंगासर केस्तांवां आनी हें सुरू जाता बेश्टे सिंपल कारणांक लागून आय रिमेंबर वन स्टोरी ओके तुमी प्रॉमीस कर तुमी हांसची ना प्रॉमीस करनाका आय नो युअर लाफ सांगो हसतल्यात तुमी व्हडल्यान एक मॅटर हांवें आयकलोलो ओके एक चेडूं आपलो टुगेदर विथ अ हजबंड घोवाक घेवन आपणाच्या आनी भुरग्यांक घेवन मायच्या घरा वयता ओके म्हाकाच हांसोंक येता सांगच्या पयलेंच सो मायच्या घरा वयता आनी आफ्टर लाँग टायम शी गोज आनी वयता आनी पळयता आतां गेलीं आतां दनपारां जेवणाक उरलीं न्हू जेयता आसतना तेचो घोव जेयता तें ती फॅमिली पळयता आनी चेडवाक म्हणटा तुजो घोव कितलें जेयता कितलें जेयता म्हणटा आतां हें बेश्टें सादें अशें न्हू चेडवाक आयलो राग चेडवान मायच्या घरा वचपाचेंच सोडलें मॅटर धाकटो पूण कितें जालें भितर एका दिसाचो मॅटर करेक्ट एका घोडेचो एक मुमेंटाचो मॅटर
फकत म्हणलेलें आमकां हांसोंक येयलें वय ना आनी आमी हांसलीं. पूण त्या फॅमिलीन फूट पडली त्या एका स्टेटमेंटाक लागून. आनी तें चेडूं कितलीं वर्सांच मायपायगेर वसोंक ना आनी वयल्यान दुस्मानकायेन म्हज्या घोवाक कशें म्हणलां म्हूण. आनी तें तशें करिना. घोव म्हणटलो बायल म्हजो सपोर्ट करना, घोव बायलेक घरा त्रास करतलो. सो द वायफ हॅज टू टेक अ डिसिजन. नो आतां कितें करया. तेणेन घोवाची सायड घेतली. कित्याक मातशें अहें कहें म्हणोंक जाता, जेयतेल्याक जेवपाक कोणें अशें म्हणोंक जाता हे भाशेन जालें. मॅटर धाकटो पूण कितलीं वर्सां उलयनासतना दुस्मानकायेन जियेलीं. चेडवाचो आनी मायचो संबंद तुटलो. जे भाव आनी कोण आहली भावाची बायल तेंच्या मदें ह्या भयणीचो भावा वांगडा संबंद तुटलो. आनी वयल्यान एक काळजान एक दूख कशें, माय कडेन हांव उलयना, माय कडेन म्हाका उलोवंक मेळना. कित्याक कारण हें फोन करपाक मन येना. आनी एक आवय आनी एक धूव त्या एका कारणाक लागून दोशी जाली. कितलीं वर्सां. मॅटर वॉज व्हेरी स्मॉल. धाकटुशें कारण आमी पळयता हे भाशेन आमचे बारीक बारीक कारणांक लागून केस्तांवां. आय वूड हॅव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो. पूण प्रॉपर्टी इज अ व्हेरी कॉमन. भाटां बेसांक लागून केस्तांवां चालूच आहा. तें एग्जाम्पल हांव घेयना कित्याक तुमच्या फॅमिलीन पासून जाता जाल्यार गोडेक हांव नोको समजलें. सो हे मॅटर म्हूण तूं सोडून घाल. प्रॉपर्टीचें इज अ व्हेरी व्हेरी कॉमन मॅटर. तेका लागून हें म्हाका आतां उडासाक आयलें हे भाशेचें. समजता. ह्या असल्या कारणांक लागून आमची केस्तांवां जाता. केन्नाय तूं पळय. आतां हांव एक धाकटुले आमी मॅटर्स घेवया आनी आमच्या जिवितान हो मॅटर लागता काय. त्या परिस्थितीन हांवें कितें करचें, त्या सिट्युएशनाच्या टायमार हांवें कितें करूंक जाय आसलें की इतलीं वर्सां हांव रागान जियेलें. वय ना. जायतीं वर्सां आमी आमच्या काळजा मनान राग घेवन आसतात, दूख घेवन आसता, हर्ट फिलिंग्स घेवन आसता. वय ना. एक बिटरनस कशें घेवन आसता. कित्याक धाकटुलो मॅटर कितलीं वर्सां पयलो जालोलो येसो न्हू. आनी असल्यो गजाली आमकां बऱ्यो उगडासाक उरता. काल वाजलेलो स्क्रिप्चर आयज उगडास उरना जाता. खंयचो काय तो जेरमाया गाय, एजिकियल गाय खंय तरी वाचलोलो. आनी तूं म्हूण आगो ते 20 वर्सां फाटीं तूं म्हणटालें न्हू त्या फ्रेंडान हांव कितें सांगो डन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यू रिमेंबर इट एज इफ इट हॅपन जस्ट नाव. बट काल वाजलेलो स्क्रिप्चर आयज ना. कित्याक स्क्रिप्चर सारको काळजार बरो कांतोवंक ना. पूण तें कितें म्हणलां तें काळजार सारको छापको पडलेलो आहा. समजता. हे भाशेन आमची आयज संबंद तुटोन पडल्या असल्या साद्या कारणांक लागून. आनी ह्या साद्या कारणाचो फायदो घेवन बरो एन्जॉय करता, पॉपकॉर्न खाता, कोक पियेता. कोण सांग. तो सारको बरो एन्जॉय करता. वेन वी गो फॉर अ मूवी वॉट डू वी एन्जॉय द मूवी रायट. आमकां फकत कितें करपाचें आहा, पळोवन एन्जॉय करून आसपाचें आहा. येस न्हू. बट एट द सेम टायम वी आर इटींग, वी आर ड्रिंकींग सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज्युसीस आनी खाता पॉपकॉर्न्स हें तें आनी वी एन्जॉय द मूवी. येस नो. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट ही डज आफ्टर ही इज विनींग ओवर यू. हालेलुया. हे भाशेन तो कोत्ता जेन्ना आमचे वयर ताका पदवी मेळता. केन्ना मेळता. जेन्ना आमच्या जिवितान कसल्यो घडण्यो घडटा आनी त्या घडणेक आमी सारको व्हडलो जागो दिता आमच्या जिवितान. आनी ते घडणेचो येदेशे घडणेचो आमी व्हडले ते मावंटन्स करून काडटा. व्हडली खोडपां कशीं आमी स्ट्रॉंग होल्ड्स व्हडलीं कोट्टां बांदून काडटा. आनी त्या कोट्टांनी आमीच कैदी जाता. आनी हे संबंद जे बांदून येवंक जाय हे आनीक पयस जायत वयता. जायना हे भाशेन. केन्नाय दोगां फ्रेंडां धरया. व्हेरी गूड फ्रेंड्स लेट्स से इयर्स एंड इयर्स वर्सांची वर्सां तेंची फ्रेंडशीप हा, दोस्ती हा, एक तेंचो इश्टागोत हा. तिसरो कोण येता आनी कितें काडील पेटयता आनी वयता. आतां हे फ्रेंड म्हणटा कशें अशें जावंक जाता. कितलीं वर्सां आमी काडलीं. ना हांव विचारचें ना आनी हांव उलोवचें ना, फोनी आन्सर करचें ना, कांय नाका. येस नो. ऑन दी अदर हँड सायड दॅट फ्रेंड मस्ट बी थिंकींग कित्याक म्हाका फोन करूंक ना, हांवूय करचें ना, सोड. अशें करून दोगांयचो संबंद तुटलो. घडना हे भाशेन. घडलां. म्हाज्या इट हॅपन टू मी ऑल्सो. येस नो. पूण कितें जाता आतां आमी म्हणटा फ्रेंडां व्हडलीशी इम्पॉर्टंट ना न्हू. इट्स ओके. बट डोंट यू रियलायज दॅट 24/7 यू आर थिंकींग ऑन दॅट. तुका दिसना 24 वरां तूं त्या मॅटराचेर चिंता म्हूण. कोणूय येवन आमकां कसलीय मेसेज दिता. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ड्स. उतरांतल्यान कॉमेस जाता. उतरां आमच्या कानार तर पडना त्या पर्यंत आमी कित्याचेर चिंतपाक आमकां आनीक कारण आसना. जे भाशेन उतरांय कसली आमच्या कानार पडटा तेजेरूच. आतां हांवें हो एग्जाम्पल घेतलेलो एका चेडवाचो, एक अस्तोरेचो. ती आपल्याच्या मायच्या घरा वयता. समवन सेड द वर्ड्स नो. दॅट्स वेर इट स्टार्टेड. कोणेन तरी तें उतर उलयलें आनी थिंगासान हें कॉमेस जालें. जरी तर कोणेच कांय तसलें वायट असलें डॅमेज जाता तसलें उतर उलोवंक नासलें हें प्रॉब्लम घडपाचें.
आवयचो आनी धुयेचो संबंद तुटपाचो, धू आपल्याच्या मायच्या घरा वचपाची, बॉन्ड जावपाची, आपल्या भावा कडेन संबंद तोडपाची, ज्या बाबारी तिणें आख्खें आपल्याचें चायल्डहूड काडलां, भुरगेपण सारलां, वयव ना. पूण आयज एका उतराक लागून, सो हें सुरवात खंयसान जाता? उतरांतल्यान. समजणी येता? सुरवात खंयच्यान जाता? उतरांतल्यान. आतां आमी नियाळ करून पळोवया, दिसांतल्यान आमी आमच्या जिविताचेर कितलीं उतरां उलयता आनी आमी दुसऱ्याच्या बद्दल कसलीं उतरां उलयता. 5 seconds दिता टू थिंक ऑन दॅट. तुमी चिंतून पळोवया, दिसांतल्यान आमी कितलीं उतरां उलयता, दिसांतल्यान आमी कसलीं उतरां उलयता आनी दिसांतल्यान आमी कितलें आमचें उलयता आनी कितलें दुसऱ्याचें उलयता. आनी जेन्ना आमी पळयता, आतां हे 5 seconds दिले खरें, तुमी शेणो नाका आतां, याद जाग्यार पुत्तून. नोबडी वील गेट लॉस्ट. सारकें आदलें बिदलें चिंतून ना. चिंता कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक एवरी डे सदां काल आमचें तोंड उक्तें जाता आनी आमी उतरां उलयता. कसल्याच प्रॉब्लमाची सुरवात खंयसान जाता? उतरांतल्यान. पूण तेच्या पयलीं तुका चिंतना येता, पूण ते चिंतनाक जेन्ना तूं जागो दिता, ती चिंतना जावन उरोना, पूण ती चिंतना उतरांतल्यान बदलता. सो जेन्ना तूं उतरां दुसऱ्याक दिता, त्या उतराचो इफेक्ट दुसऱ्याचेर पडटा. करेक्ट न्हू? आतां संबंद पासून तुटतलो जाल्यार सुरवात खंयसान जाता? संबंद पासून आमचे आयज आमी म्हणटा रेस्टोरेशन ऑन द ब्रोकन रिलेशनशीप म्हटलां आमी, पूण हें रेस्टोरेशन आमकां केन्ना जाय पडटा? जेन्ना उतरांतल्यान. कशें? उतरांतल्यान. पूण आतां आमी हे बायबलाच्या उद्देशी आमी तर पळोवंक वयता. सुरवातेक पासून आतां तुमी म्हणटली ना, उतरांतल्यान हें वायट घडोवंक ना, फकत फळ खाल्लें म्हूण जालें न्हू संबंद तुटलो, वयव ना. पूण तें फळ खावच्या पयलें उतरां कानान पडलीं. समजता? समजणी येता? आयज संबंद, सुरवातेक आमी संबंद, रिलेशन हे खंयसान आमी पळयलेलें? सुरवातेक जेन्ना देवान आदामांक रचलोलो. हालेलुया. देवान जेन्ना आयज आमकां संबंद म्हूण कशें समजणी येता? आयज आमी म्हणटा आसतले एक आवय आनी धुयेचो संबंद, फ्रेंडांचे संबंद, गोबायलांचे संबंद, नॉर्मल फ्रेंड्स आहा तो संबंद, येस नो? भुरग्यांचो संबंद, रिलेशन्स म्हणटा हांव. पूण हे रिलेशन आतां म्हणटा पळय आमी, हे संबंदाचे जे पळय हे उतर आहा, ही सुरवात खंयसान जालेली? इन द बिगिनींग, वेन गॉड क्रिएटेड मॅन. हालेलुया. देवान मनशाक रचलोलो मनशा सोवे आपलो संबंद दवरपाक. येस नो? टू हॅव अ रिलेशनशीप विथ मॅन. येस, हे रिलेशनशीप जे उतर आहा, हे सुरवातेकच्यान आमकां आयलां. येस. आतां जेन्ना हे रिलेशनशीप, समजणी येता तुमकां? आसात न्हू सगळीं हिंगा? हें समजोंक जाय. तेन्ना रिलेशन्स आमचे खंय तुटल्या, कितें आहा, देव आमकां चावयो दितलो, की दितलो, कशे भशेन हे संबंद आमचे जाग्यार बसोवपाक. हालेलुया. नाव देवान मनशाचो मोग केलो. कशें गमता आमकां केलो म्हूण? जॉनान आमी पळयलां, वयव ना? जॉन 3:16 आमी पळयलां, देवान संवसाराचो मोग केलो. संवसार म्हणजे कोण? आतां आमी सगळीं मनशा कुळाचो. देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो. पूण जेन्ना आमचेर कसली परिस्थिती येता, आमच्या संबंदांनी जेन्ना आमी एक प्रॉब्लम्स पळयता, आमच्या सोरभोंवती जे आमचे मोगाचे मनीस आहा तेंच्या सांगाता आमच्या संबंदाचो जेन्ना आमकां एक प्रॉब्लम्स दिसती पडटा, आमी देवाच्या संबंदाचें चिंतूंक वयता केन्ना तरी? त्या टायमार आमी सुरवातेक कितें घडलेलें तें चिंतूंक वयता. आमकां तर लेट्स से एक वॉल आहा दर, ओके, एक आतां दर वॉल आहा आनी त्या वॉलाचेर सदांच क्रॅक्स येता आनी तूं त्या वॉलाक पॅच मारीत रावता, पूण पोते क्रॅक्स येता. आतां तूं चिंतूंक पडचें ना, हांव पॅच कोत्तां तरी तें वॉल क्रॅक जाता, हांव पॅचींग कोत्तां तरी तें वॉलार क्रॅक येता. सो प्रॉब्लम खंय आहा? तुजें पॅचींग सारकें जायना, पॅच वर्क. तूं जें तेका बेश्टें पळय, कितें म्हणटा तेका, बेश्टी लांबी बरोवन वयल्या वयर कोत्ता, तितून तें सारकें जायना गाय, लेबर सारको ना गाय, कित्याक तें पोते फुट्टा? जाल्यार तुका आतां कितें सोद काडचें पडलें? तेचो रिजन कितें? येस नो? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टायम दुसरें एग्जाम्पल घेवया. आतां तर उदाहरण, तुका आतां बोगोर जोर येता, ओके, जोर येता तेन्ना आमी कितें घेता? वखद घेता. कसलें? जोराचें घेतली, लेट्स से पॅरासिटामॉल घेतलें. आतां तुका जोर येता, तूं पॅरासिटामॉल घेता, जोर वयता. पोत्तो जोर गेल्या उपरांत तुका पोत्त्यान जोर येता, तूं पोत्तें पॅरासिटामॉल. सो तूं जितलो जोर येता तूं घेयत आहा, पूण तूं घेवन जाल्या उपरांत आफ्टर सर्टन टायम तुका पोत्तो जोर येता. म्हणजे कितें? तुज्या बॉडीन कितें तरी इन्फेक्शन आहा. सो तूं कितलेंय पासून तो जोराचें घेत रावलें, तें इन्फेक्शन मोत्तेलें भितर, अनलेस अँड अंटील तूं इन्फेक्शनाक वखद करिना जाल्यार
समजणी येता. सो म्हाका मेन रूट कितें खबर आसूंक जाय, भितरल्यान कितें जालां, मेन रूट कितें कारण हा. हांव वयल्या वयर पासून म्हाजे आतां पॅरासिटामॉल घेयता पूण हो जोर म्हजो वचना. दॅट मिन्स म्हाका भितर कितें तरी हा न्हय. समजलें. सो नाव इन द सेम वे जोरी तर म्हज्या संबंदान तर हांव बोगोर प्रॉब्लम्स पळयतां. कोणाय कडेन हांव वसो म्हजे संबंद लोकां कडेन बरें जायना, म्हज्या मनशां कडेन जायना. लेट्स से हांव म्हजें एग्जाम्पल दितां. I was trying so hard, to be a good wife. हांव बरे भशेन रावतलें, म्हज्या घरकाराक सांगता बरे भशेन रिलेशन दवरतलें. हांव ट्राय कोत्तालें पूण कोत्ता तितले फाटी हांव यूज्ड टू फेल. एट द एंड ऑफ द डे धाकटे फायट्स जाताल्यो, त्यो कंट्रोल पासून तर केल्यो आख्खो दिसभर. एट द एंड ऑफ द डे दीस सोंपता म्हजी व्हडली झगडी जाताली. हालेलुया. सो म्हाका समजणी नासली हें कितें जाता आनी म्हाका प्रश्न सदांच पडटालो, कितें इतलें हांव बरें रावंक सोदतां, इतलें हांव ट्राय कोत्तां आख्खो दीस सांबाळपाक. हें रातचें न्हिदोंक वयचे पयलीं अशें केस्तांव जातालें की आनी उलोवंकूच नाका ह्या मनशा कडेन. हे भशेन आमचें जातालें. हेचो रूट कितें कॉज की म्हाका खबर नासली की सैतान भितर रिगलोलो आमच्या जिवितान जावं आमच्या काजारी जिवितान. एके भशेन हो जो संबंद आहा हो सारक्याचो सारको तोडून उडोवपाक. हालेलुया. समजणी येता. पूण आमकां कितें दिसतालें, वॉट वी फील, वॉट वी थिंक दॅट I can fix by my own. म्हज्यान हें सारकें म्हाकाच हें सारकें करपाक जाता आनी आमी ट्राय कोत्ता. बट जेन्ना आमी ट्राय कोत्ता, हांवें पळयलें म्हज्या जिवितान तूं ट्राय कोर एट द एंड ऑफ द डे केन्नाच सारकें जायनासलें. वयल्यान तें आनीक वर्स जातालें. समजणी येता. हें वर्स जातालें. पूण जेन्ना देवाचें उतर भितर आयलें, देवाच्या उतरान तें पळय मूळ आहा पळय, हें असलें जावपाचें, हें मुळाचें वखद दिलें. हे मुळाचेर काम करपाक, टू वर्क ऑन दॅट रूट, हाव टू uproot that roots which is there and which is the cause of the fight, which is the cause of every problem in माझ्या काजारी संबंधान. हे मूळ जे पळय रिगोन आसलें, हे वायटाचें जावं हे सैतानान जे भशेन एक फोटी बसयलेल्यो तकलेन, हेजो उपाय फकत उतरांतल्यानूच आमकां मेळोंक शकता. समजता. सो जे भशेन आमी म्हणटा, देवान सुरवातेक एक संबंदाचें उतर आमकां दिलेलें की मनशाक रचलेलो आमच्या सोवे मनशा सोवे संबंद दवरपाक. समजणी आयली. मनशा सोवे आमकां संबंद दवरपाक देवान आमकां रचलेली. पूण आमी खंय ना खंय आयज विसरल्या देवा सोवे संबंद करपाक. पूण आमी चड बिजी पडल्या संवसारान आमचे संबंद एकवटून करून घेवपाक. समजणी येता. सो म्हाका दिसतालें कितें, म्हज्या अस्तंगी जावं म्हज्या आदारान, म्हज्या इंटेलिजन्सान आय कूड हॅव फिक्स्ड माय मॅरेज अशे भशेन म्हाका दिसतालें. पूण सैतान आमकां एक सोल्युशनान वयर सरपाक तो दितलो. कित्याक आमकां देवान आमच्या वस्तूंकी कांय जायना म्हूण पयलो देव आपूण उलयतालो, पयत ओतम्यांक धाडटालो, पोन्ने कोरारान आमी पळयलां, आनी मागीर जेसूक धाडलो. आनी आयज आमचें सवें कोण दिलां आमकां? सगळीं सांगा, कोण दिलां? कोणाक दिलां देवान? कोणाक दिलां आमकां? पवित्र ओतम्यांक दिलां. कोण तो शाराती? व्हडल्यान म्हणा, तो सांगाती तुमचो. त्या पवित्र ओतम्या सोवें आमचो पयलो संबंद आसपाक जाय. हालेलुया. We will go to 2 Corinthians 14. 13, 14. 14th verse. Okay, can you go KJV please? This next yes. Okay. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Can you go ESV? Okay. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Fellowship म्हणजे कितें आता? संबंद, सोयरीगत. येस नो? आतां आमचो संबंद देवा सोरशी, पवित्र ओतम्या सोरशी तर सारको जावंक ना. मनशा सोवे आमचे संबंद सारके आसतले आनी ना पासून तर आमी आमचे वस्तूंकी करपाक वयतली जाल्यार आमच्या कडल्यान हें बांदून हाडपाक जाता. इन माय लायफ आय ट्रायड एंड आय फेल्ड. हांवें प्रयत्न केलो एंड आय फेल्ड मिजरेबली एंड आय कूड नॉट. आमचे कडेन जायना. समजता. आतां तुमकां ट्राय करून पळोवंक जाय जाल्यार तुमी करात. इफ यू वॉन्ट टू ट्राय देन अप टू यू ऑल. ओके. बट आय एम गिवींग म्हाजें एग्जाम्पल दिता, म्हाजें एक्सपिरियन्स सांगता. जायना.
Even if you say, oh, let me try, before only you think that you are going to be fail. Hallelujah. कित्याक आमचे ओस्तोंगी जायना म्हूण देवान आमकां एक शाराती दिला आनी त्या शाराती सांगता आमचो संबंद पयलीं जावपाक जाय. हालेलुया. समजणी येता? हांगासर उतरान आमकां सारकें बरयलेलें आहा. यू कॅन गो AMP प्लीज. विल सी. AMPC. The grace, favor and spiritual blessing of the Lord Jesus Christ and the love of God and the presence and fellowship, the communion and sharing together and participation in the Holy Spirit be with you all. Hallelujah. देवा सोवे आमची सोयरीगोत, देवा पवित्र आत्म्या सोवे आमचो संबंद, आमचो सांगात, तेज्या हाजीरपणान ताचे कडेन आमचें सगलें कितें आहा तें तेजे सांगाता तेजे सांगाता उलोवन तेजे सांगाता आमी आमचें कितें दूख प्रश्न आहा तें आमी तेका सांगोन तेज्या सांगाता आमची सोयरीगोत पयलीं जावन येवपाक जाय. कित्याक देवान पवित्र आत्मो आमकां आमच्या सांगाता दिला. जेन्ना हो सांगात जो आमकां दिला तेजी वळख तर आमकां पयलीं येतली आनी येवंक जाय. ते येयल्या उपरांत जे उरलेले संबंद आहा ते पवित्र आत्मो आमच्या उद्देशी आमच्या वस्तूंगी हे सगळे सांगात आमचे घडोवन हाडटा जावं परत्यान बांदून हाडटा. हालेलुया. समजणी येता? आतां तुमी जेन्ना केन्ना एकसुरी आसतात तुमी उलयतात एकलीत आहा तेन्ना कित्याक उलयतली न्हू? उलयतात तुमी कोण एकली आसता तेन्ना आनी उलय जाल्यार कोणी कितें म्हणटलो तुमकां? कितें म्हणटलो? मातशें जालां दिसता न्हू? तुमी केन्ना उलोवन पळयलां तरी एकले? ओके. आतां तुमी एकली उलयनान येस नो? तुमच्या बरोबर कोणी आहा तर आनीक दुसरो मनीस तुमी उलोवची ना? तुमचो फ्रेंड आहा तुमी उलोवची ना? उलयतात उलयनान? सांजची तुमी एकामेकाक विजीट करना शेजाऱ्यांगेर जावं शेजाऱ्यां तुमगेर येनान? येता शेजाऱ्यां तुमगेर येता सिस्टर? शेजाऱ्यां येता तूं उलयना? पूण एकली आहा तेन्ना तूं उलयता? कित्याक उलयना? कोण ना जाल्यार कितकोन उलयतली? करेक्ट? कोण ना जाल्यार उलयता तेका कितें म्हणटा आमी? सांगा आसतात तुमी. कोण ना तर तुज्या सांगाता जाल्यार तूं कित्याक उलयताय? येस नो? तुज्या कुशीक कोण बसला? ना. त्या सायडीन कोण बसला? ना. कित्याक तुका कांय दिसती पडना. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर कितें म्हणटा? बसला? कोण बसला? कोण बसला? अनसीन. ओके. देव म्हणटा देवान आमकां राखपाक आपल्या दुतांक आंजांक धाडल्या आमकां आमची राखण करपाक. सो आतां एक कोदेलीर म्हाका कोण दिसती पडना पासून जाल्यार देवान आमकां आंज दिल्या आमची राखण करपाक. हें आमकां उतरांतल्यान खात्री मेळटा. सो केन्नाय तूं एक वाट चलता तुज्या इश्टा बरोबर तूं चलता तुमी उलयत चलतात वय ना? तुमी उलयत वयता आनी जरी तर तूं एकलें चलता जाल्यार तूं उलयता? तूं उलयना. कित्याक तुज्या सांगाता कोण ना. आतां हांगासर आमकां कितले कॅरेक्टर दिसती पडटा? कॅन यू गो KJV प्लीज? ओके. द ग्रेस कृपा कोणाची? जेजूची. कृपा कोणाची? जेजूची. अँड द लव ऑफ गॉड. सो कोण दिसती पडटा आमकां? जेजू आनी देव. आतां जेजू आहा म्हूण आमी जाणा बापाचो पूत. येस नो? जेका देवान आमचे पासत ह्या संवसारान धाडलो. कोणेन? स्वर्गींच्या बापान आमच्या रोचणारान देवान स्वर्गींच्या बापान जेजूक आमचे सोवे आमकां धाडलो. ओके. आतां आमी तुमी जॉन 3:16 सांगलो न्हू सुरवातेक देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो वय ना? जो आपल्या शिसा मोदें जियेलो संवसारान जियेलो कितली कार्यां ताणें संवसारान केली. येस नो? आतां नेक्स्ट कोण आहा? अँड द फेलोशीप ऑफ द होली गोस्ट इज होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो. आतां तुमकां जेजू दिसती पडटा इमेज कशी? जेजूक आमी इमॅजिन केलो खुर्सार आमी इमॅजिन केलो ताका खुर्सार मारलो तुज्या आनी म्हज्या सारको मनशा सोयंबान आयलो तो. येस नो? मनशा सोयंबान जेजू आयलो तुज्या आनी म्हज्या सारकिलो. ताका आमी इमॅजिन करूंक जाता एक मनशा सोयंबान एक जुदेव कसो आयलो. येस? देवाक पासून आमकां जेन्ना आमी पळयता देवान कोणा सारकिलीं केलें आमकां? आपल्या सारकिलीं वय ना? सो देवाक पासून आमी तर एके भाशेन चिंतलो. पूण हांगासर दुसरी कितें आहा? द फेलोशीप. सोयरीगोत पवित्र आत्म्या सोवे. पवित्र आत्मो दिसती पडटा. आत्मो दिसती पडटा. पवित्र म्हणजे पवित्र आत्मा बापाचो आत्मो. पूण आमकां आत्मो नांव म्हणटा तें आमी जेन्ना स्पिरीट म्हणटा आमकां दिसती पडटा. आमी कोण?
बट तुमी म्हाका दिसती पडटा. तुमी ओतमो पूण तुमी म्हाका दिसती पडटा. मागीर पळयत ओतमा दिसपा जाय न्हू. सोजमतात पळय. ओके, आतां आमी कोण? ओतमो, करेक्ट. पूण आमी दिसती पडटा एकामेकाक, करेक्ट न्हू. आतां सपोज म्हजी आयडेंटिटी कितें? हांव एक ओतमो, म्हाका प्राण आहा, आनी ओतमो आनी प्राण कितून जियेता? कुडींत जियेता. समजणी आयली? तसोच देव आमी चिंतोंक जाता, जेजूक आमी इमॅजिन करूंक जाता. पूण पवित्र ओतमो म्हणजे आमकां कितें? एक ओतमो कसो आमी चिंत्ता, वयवो ना? जो आमकां दिसती पडोना, जो आमकां दिसती पडोना. पूण दिसती पडोना म्हूण आतां तुज्यान आनी म्हज्यान म्हणूं येता तो ना म्हूण? देवान कितें म्हणलां? पवित्र ओतमो आपणें तुमकां दिला. इफ यू गो टू John 14, start from 15. 16. Okay. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Can someone read in Konkani? John 14:16. Jesus says, I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Okay. आनीक हांव बापा कडेन मागतलो, आनीक तो तुमकां आनीक एक शराती दितलो, आनीक हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. केन्ना केन्ना आसतलो म्हणटा? सदांकाल आसतलो. तुजी फ्रेंडां आसो नासो, तो आसतलो. तुजे घोव वो बायल आसो नासो, वो सदांकाल आसतलो. येस, तुजी भाव भयणां आसो नासो, पवित्र ओतमो सांगा पवित्र ओतमो सदांकाल आसतलो. केन्ना केन्ना आसतलो. म्हजे फ्रेंड, हांव जेन्ना म्हज्या फ्रेंडा लागीं बरें उलयता तें म्हजें सांगाता आहा. जेन्ना हांव तेजे कडेन उलयना बरें तें येतलें म्हजें सांगाता. म्हज्या घोवाक हांव बरें रांदून वाडटा ना, आतां तो सगळ्याक टायमान बरो आहा, बट एग्जाम्पल बरें करून आमी जेन्ना आमी बरेंपण दुसऱ्याक दिता तेन्ना तो मनीस तितलो टायम आमकां बरो आसतलो. पूण जेन्ना हांव बरें करना तेन्ना कितें जातलें? फॉर एग्जाम्पल हांव म्हज्या घोवाक म्हणटालें चल रे आमी खंय तरी या, ओके, सर्टन प्लेस वीच आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन, आमी या थिंगा. तो म्हणटा म्हाका आतां ना, ओके, आतां ना. ओके, नेक्स्ट टायम येयलें, अरे या रे आतां ना, ओके. आतां तो आतां ना म्हणटा कितें जाता आतां म्हाका? आतां राग म्हणूंक हांव नोको इफ एक्झॅक्टली राग तो, बट रिजेक्शन येता न्हू, ना म्हणटा न्हू तो, आतां ना. सो हांवें पोत्यान म्हणलें ताका थर्ड टायम, तूं येता? आयज ना. हांवें म्हणलें तूं चाई दी, हांव वयतां. तूं बायकाची चाई दी, हांव वयतां. आतां चाई घेतली. आतां हो म्हजो बेटा हाफ न्हय, म्हजो गोरकार न्हय. आतां आमी दोगां आसलेलीं कितें जाल्या? एक जाल्या. येसो न्हू? उतर कितें म्हणटा? जेन्ना आमी काजाराच्या साक्रामेंतान घोव आनी बायल एकठांय जाता, आमी दोगां आसलेलीं एक जाता म्हणटा. पूण दोगां आसलेलीं एक जाता म्हणजे दिसती पडपाक एकूच दिसते न्ही आमी? ना, दोगां म्हणशा, पूण ओतम्यान आमी एक जाता म्हणटा, करेक्ट न्हू? आतां एका हांव आपयता, एकदां आपयलें आतां ना, आनी एकदां सांगलें आतां ना, आनी पोत्तान विचारलें थोड्या तेंपान आयज ना म्हणटा. आयज ना म्हणलें आय सेड बस, गिव मी द की, हांव वयता, तूं यो तूं ना यो, हांव वयता. आतां हांव हें कित्याक सांगता? आतां हांव चाई घेतलें आनी हांव गेलें. तो येवंकूच ना कोंतान, येवंक ना तो. हांव गेलें अँड वॉट एवर थिंग्स वॉज दे इन माय मायंड, आय थॉट लायक इफ आय गो अलोन आयल डू इट. पूण हांव गेलें. द फॅक्ट स्पिकींग इज म्हजें मन लागोंक ना. एंड आय सेड आय गेव अप. आय सेड नाका, तो येता तेन्नाच तें काम करुया. आनी हांव वचपाक गेलें, नेट करून गेलेंच सारकें. म्हणजे तूं येना? तूं येना जाल्यार हांव उरोना, हे भशेन म्हाका आतां ताका दाखोवंक जाय. तूं येना जाल्यार कांय उरोना. सो हांव गेलें मातशें फार प्लेसिटीज आय वेंट. बट आखे वाटेक हांव चिंत्तां आनी आय एम स्पिकींग टू द लॉर्ड. स्पिकींग टू हूम? टू द होली स्पिरीट. येस. आतां 14th वर्स आमकां 14-16 कितें म्हणटा? आय विल गिव यू अनदर हेल्पर, गॉड विल सेंड यू, गिव यू अनदर कम्फर्टर, दॅट ही मे अबायड विथ यू फॉर एवर. आतां हो सांगाती देवान म्हाका दिलोलो गोरकार,
आनी कितें म्हणलेलें दोग आहा ती एक. पूण वी रीच टू अ पॉयंट आय नीड टू टेक अ डिसिजन. तूं येयना मरे नाका येवंक हांव वयता. तो आयलो आतां म्हज्या सांगाता ना. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू, हांव कितें सांगोंक सोदतां, आमचो सांगाती पासून ज्या मनशा सोबे आमचो संबंद आसता आमकां सोडीत ना म्हणत येयना जायत. यू नो, आतां पावना, आतां ना, ओ कितेंय जावं, पूण वो पवित्र आत्मो तूं खंयसरूय वच तो तुज्या सांगाता आसा. हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके, रीड दॅट लायन अगेन. 14-16. आनीक हांव बापा कडेन मागतलो आनीक तो तुमकां आनीक एक शेरोती दितलो आनीक हो तुमचे सोवे सदांकाल सदांकाल आसतलो. आसतलो. सो हांव जेन्ना आतां वचपाक गेलें, आख्खें मन म्हजें चिंतनांनी. कितें जालें? आख्खें मन चिंतनांनी. आतां म्हाका प्रश्न येता, हांवें कितें केलें तें सारकें केलें काय? आतां तेका कशें दिसतलें काय? मे बी तेका आतां अहें दिसत. आतां पयसी आतां हो सैतान कसली चिंतना हाडटा? तूं तुज्या घोवाक नाका म्हणटा आसतना तूं गेला. तेणें आतां आयज ना म्हणलेलें न्हू, सो यू कूड हॅव वेटेड. आनी मागीर ती सगळीं उतरां, आमी समर्पण करूंक जाय आनी कितें हें सगळीं म्हाका चिंतना येता. यू नो, द गिल्ट वर्ड्स, जे उणेपणाची, जी गिल्टाची उतरां म्हाका खावंक लागलीं. समजता? आतां हांवें कितें केलां तें सारकें केलां आनी आतां एकलें वयतना हांव कोणा कडेन तरी उलयतां. कोणाशेन? सो म्हाका उतर कितें दिलां देवान? हांव तुका एक शाराती दितलो, तो तुज्या सवे सदांकाल आसतलो. आनी त्या शारात्या कडेन तो आतां म्हाका दिसती पडना. दॅट मिन्स हांवें तेज्या कडेन उलोवपाचें ना? ना, उतरांतल्यान हांव स्वत मानता आनी तेणेनूच म्हाका एके भाशेन कम्फर्ट दिलो, तेणेनूच म्हाका एके भाशेन घोटाय दिली, तेणेनूच म्हाका एके भाशेन सांबाळून घेतलें. त्या टायमार हांव गेलें खरें, पूण कितें सगलो वेळ हांव तेज्या लागीं उलयतां, सगलो वेळ तेज्या लागीं हांव उतरांतल्यान उलयतां, सगलो वेळ हांव म्हणटा तूं म्हाका सांग, तूं म्हाजे कडेन उलय, तूं म्हाका कम्फर्ट कर ह्या टायमार, कित्याक म्हाका गिल्ट खाता. समजता? हें गिल्ट जें म्हाका येयलोलें हें म्हाका खाता, म्हाका उणेंपण कशें येता. हांवें अशें कशें केलें तेका? आय शूड हॅव वेटेड. नो, even though it's 3 days, 4 days, 5 days or 10 times or 20 times he rejects, I should have waited. Hallelujah. समजणी येता? आनी हांव जाण हेजे कॉन्सिक्वन्सीस पासून हांवें मागीर लेटर ऑन जायते पयले. समजणी येता? सो आतां हांव उलयतां कोणा लागीं? पवित्र आत्म्या कडेन. तेका लागून हांव देवाक सदांच दिनवासतां. कसलेय परिस्थितीन हांव सापडो, पवित्र आत्म्यान म्हजो सांगात केन्नाच सोडूंक ना. जरी तर ताणें म्हाजो सांगात केन्नाच सोडूंक ना, तुजोय सांगात तो केन्नाच सोडचो ना. पूण एक कंडिशन आहा आमकां, एक कंडिशन. कोण सांगूंक शकता कसलें तें कंडिशन? यू नीड टू बी अवेर. तुका जाणा जावंक जाय, तुका तेजी समजणी आसूंक जाय की हो पवित्र आत्मो तुजे सांगाता आसा म्हूण. हालेलुया. हें उतर आमच्या काळजान, आमच्या भितर इतलें रिगोन आसूंक जाय, सदांकाल तुज्या सांगाता आसतलो म्हूण. ही देवाचें उतर देवान खरें बापान आमकां म्हटलां, खरें उतर आमकां दिलां, हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हूण. समटायम्स आमी कसलीं रॉंग डिसिजनां घेता आमच्या जिविताची, वयव ना? आनी त्या डिसिजनांनी आमकां दिसता की देवाक हें लायक जावंक ना, म्हाका देवान सोडलो काय? जाता वो जायना? खंयच्याय परिस्थितीन आमी अशीं फसता की आमकां दिसता देवान म्हाका सोडला काय? केन्नाय आमकां आमचे फिजिकल रिपोर्ट्स मेळटा, आमच्या कुडीचे आमकां रिपोर्ट मेळटा आनी आमी पळयता जेजू तुज्या गायनी हांव बरें जाल्यार हो रिपोर्ट म्हाका कित्याक? येस नो? पूण आमी इंस्टेड ऑफ जेन्ना आमी तो रिपोर्ट पळयता आनी आमकां तर आतां चिंतप येता, जेजूचें उतर आसतना म्हजे हे कुडीचो हो रिपोर्ट असो आयलो कसो? आयलो पासून जाल्यार आमी इतलें जाणांक जावंक जाय, देवान आमकां पदवी दिल्या ह्या रिपोर्टाक उलोवपाची, ह्या रिपोर्टाक सांगपाचें, हो रिपोर्ट म्हजो न्हय. म्हज्या देवान म्हाका दुयेंस दिवंक ना, पूण म्हज्या देवान म्हाका दुयेंसांतल्यान पेखवणी दिल्या. जरी तर हो रिपोर्ट आयज असो सांगता, देवाचें उतर जें सगळ्यान उंचलें आहा तें उतर म्हाका म्हणटा की जेजूच्या गायांनी हांव बरें जाला म्हूण. हालेलुया. समजणी येता? सो आमकां हे उतराची जाणवाय, उतराची समजणी अशी बरी आसूंक जाय की सैतान कसलीय आमकां मॅसेजी घेवन येवं, सैतान आमचे कडल्यान कसलें वायट कामां करून घेवन येवंक, पूण हे उतर तर म्हज्या भितर रिगलेलें हा. सैतानान म्हजें सोरशिल्लें कितेंच चोरून व्हरपाक जायना. मनीस केन्ना चोरूंक शकता तुज्या घरान? जेन्ना तूं न्हिदलोलो सांपडटाय, वयव ना? मनीस केन्ना चोरूंक शकता तुज्या घरान? जेन्ना तुज्या घराची जनेलां सगळे भशेनी दारां उक्तीं हा. येस नो? तुज्या घराची दारां एके भशेन तर गोट बंद हा. हेजो अर्थ कितें? तूं तर देवाच्या उतरांतल्यान सगल्या जनेलांक तुवें उतरांतल्यान स्क्रिप्चरांनी तर फिजिकली म्हणना हांव, आय एम नॉट सेयींग तूं घरा वचोन हें कर म्हणून. वॉट आय एम सेयींग इज द डोर ऑफ युअर लायफ. तुज्या जिविताची दारां
जोरी तर तूं उक्ती दवरिना मेळ्या ओतम्यांक जावं वायट उतरांक भितर सोरोंक जाल्यार आनी उतरांतल्यान तर ती तूं दारां सारकी सील कोत्ता सैतानाक तुज्या घरान भितर सरपाक अधिकार ना. केन्ना केन्ना आमी दारां पासून कशीं असो आमी न्हिदोन आसता म्हणजे कितें आमी सुसेगाद रावता देव करूंक जाय तेन्ना कोत्तलो म्हूण चोर येयलो सगलें तुजें नागोन सगलें घेवन गेलो समजून येता आनी आमी म्हणटा देव एक ना एक दीस कोत्तलो पूण देवान आमकां सगळे चायो दिल्या लोकांक दिलां सगलें आमच्या हातीन भेटयलां. हालेलुया. थँक्यू जिजस. पूण आमी ताचो उपयोग रायट टायमार आनी त्या वेळार तें उतर तो स्क्रिप्चर घेवन आमी आमच्या तोंडांतल्यान हो फायरींग करीत रावपाक जाय. हालेलुया. आतां त्या टायमार हांव बायक चलयतना म्हाका दिसता अशें करूंक जायनासलें काय हांवें. आतां आयज ताका गमलें म्हाका कितें जालां पळय तें त्या दिसा समजलें. हांवें सांग आय हॅव नॉट शेअर्ड विथ हिम. हांवें ताका सांगूंक नासलें म्हाका अशें अशें जालां आनी वेन आय केम होम तो पळयता हांव कितें घेवन येयलां खंय गेलेलें काय. ही हॅड नो आयडिया हांव खंय गेलेलें तें आनी तो पळयता हांव कितें घेवन आयला वो कितें पूण हांव गेलें आनी आयलें पूण म्हाका हें भितरल्या भितर न्हू म्हाका खावंक लागलें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. पूण तेन्ना म्हाका यू नो दॅट एनिमी इज टॉकिंग टू मी वॉट यू हॅव डन इज नॉट रायट. यू शूड हॅव नॉट डन दीस. तुवें अशें करूंक जायनासलें आनी अशें म्हणूंक जायनासलें तूं घरांतल्यान येवंक जायनासलें. जायतीं उतरां म्हाका चिंतना येता बट आय कंटिन्युअसली स्टार्टेड टू स्पीक टू द होली स्पिरीट. वन सायडीन म्हाका थॉट्स येता एके वाटेन म्हाका देवाचें उतर हांव उलयतां एके वाटेन म्हाका थॉट्स येता आनी म्हाका सामकें डिस्टर्ब जावपाक जाता बट एट द सेम टायम लिटरली आय वॉज ओपनिंग माय माउथ एंड स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड. आय वॉज स्पीकिंग टू द होली स्पिरीट. वॉट आय एम हांव कितें सांगूंक सोदतां आमच्या सगळें आयज आमी म्हणलें सिस्टरीक विचारलें तूं एकली आहा तेन्ना उलयता तिणें कितें म्हणलें आतां हांव एकलें वचोन आसलें बायकार पूण हांव उलयनासलें कोणा लागीं उलयतालें जो म्हज्या सांगाता साश्णांक रावपाक दिला पळय तेज्या लागीं उलयतालें. पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां दिसती पडना पूण तो जावन आसा एक यू नो हाव टू से बापाचो आत्मो. पवित्र आत्म्यांक आमचे काळजाची समजणी आहा तो आमकां समजता तो आमकां आमच्या दर एका प्रश्नाचो सुटावो पूण आमी तेजे कडेन उलोवंक कित्याक पावना कित्याक आमकां दिसता आमी एकली आहा म्हणजे आमच्या सांगाता कोण ना. तुमी तर वो चेंजीस तुमच्या जिवितांत तर करून पळोवपाक तुमी प्रयत्न करशात यू वूड सी द मायटी थिंग्स एंड द ग्लोरियस थिंग्स इज हॅपनिंग इन युअर लायफ. हालेलुया. तुमी तेजे कडेन असो उलोवंक जाय एज इफ तो तुज्या फुड्यान बसला तुज्या कुशीक बसोन तुजें आयकता आनी तोवूय तुका सांगता. आयज तर आमी म्हणटा आमी आत्मो जाल्यार आमी आत्म्या कडेन कितलें उलोवचें पडलें वय वो ना पूण कोणा कडेन पवित्र आत्म्या कडेन उलोवचें पडलें. पवित्र आत्म्या कडेन उलयतले जाल्यार आमकां कसलीं उतरां आहा ह्या पुस्तकांतलीं. पुस्तकां भायर आमकां आनीक पवित्र आत्म्या कडेन उलोवपाक आमकां आनीक भाशा ना दुसरी आनीक उतरां ना समजता कित्याक पवित्र आत्मो कसलीं उतरां समजता पुस्तकान बरयलेलीं. हालेलुया. हे उतर आमकां म्हणटा देवाचें उतर when Jesus said this I will not leave you I will pray to the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. आयज आमकां पयले सुवातेर 2 Corinthians 13:14 आमी कितें पळयलेलें आहा द फर्स्ट स्क्रिप्चर एनीबडी कॅन टेल 2 Corinthians 13:14 आमी कितें पळयलेलें द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशीप केन्ना जाता when you spend time with someone. तूं जेन्ना तुजो वेळ सारता कोणा लागीं त्या मनशा सोबत तुजी सोयरीगत सुरू जाता तुजो फेलोशीप स्टार्ट जाता तुजो संबंद स्टार्ट जाता. हालेलुया. आतां पवित्र आत्म्या कडेन आमचो संबंद तर आमी सुरू करतली जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन आमी उलोवंक जाय. ही उतरां जी देवान आमकां बरोवन दिलेली आहा त्या उतरां प्रमाणे आमी तेच्या सोबे उलोवंक जाय. देवान आमकां भासावणी दिल्या हांव तुमकां तो दिता कोण अनादर कम्फर्टर आनी एक भाशेन हो अनादर म्हणजे सारको म्हज्या सारकिलो जेजू म्हणटा म्हज्या सारकिलो सेम लायक मी म्हज्या सारकिलो हांव तुका एक शाराती दितलो एक कम्फर्टर दितलो एक हेल्पर दितलो एक आदारी कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा एक आदारी दितलो. वो आदारी तुज्या सोवे सोदां काल आसतलो. गो टू द नेक्स्ट लायन. नाव इवन द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive. संसार तेका घेवंक शेकोना. संसार तेका घेवंक शेकोना. ओ कोणाक दिला जो कोण जेजूक सोत मानता वो तांकां दिला. हालेलुया. आनी हो संसार तेका सोंपेपणी घेवंक शेकोना कित्याक संसाराक तर पवित्र आत्मो जाय पयलीं तांकां जेजूक स्विकार करपाक जाय. हालेलुया.
सो आयज आमी जी इचून काडलेली हा, जी देवान आमकां मागलेली हा, देवान जेन्ना आमी जेजूक स्विकारला, आयज कितली आमी बागी, कितली आमी ब्लेसीड की देवान आमकां आपलो आत्मो दिला आमच्या सोवे टू अबायड विथ अस फॉर एवर. आमच्या सोवे कशे भाशेन दिसा दिसपट्टो आमच्या सोवे रावपाक. आयज आमकां हे दिसती पडना त्यो वस्तू आमकां मानून घेवपाक जायते आगोड लागता. येस ओ नो? आमकां कितें जाय? प्रॅक्टिकली आमकां पयलें पळोवंक जाय. पळयना जाल्यार आमी स्वत मानूंक आमकां जायना. जरी तर हांव तुका आतां कितें दिता, देन वॉट यू वील से टू मी? थँक्यू. बट इफ आय डोंट गिव यू देन? येस ओ नो? जरी तर आमकां हांव आतां तुका कितें तर दिता जाल्यारूच तूं म्हाका थँक्यू म्हणटलो, वयव ना? पूण जरी तर हांव तुका कांय दिना जाल्यार आमी कोण कोणाक थँक्यू म्हणटा? हो जालो संवसाराचो स्टँडर्ड, हो जालो संवसाराची एक चाल, समजता? पूण देवाच्या उतरान कितें चाल हा? तुका जें कितें जाय तूं आदी फुडेंच देवाक आर्गां दी. तुका जें कितें देवान दिलां तें पयलें तूं सोत मानून घे, देवाक आर्गां दी, आनी मागीर तें तुजें जातलें. ही जावन आहा देवाची येवजण, देवाची चाल, द वेज ऑफ गॉड. ही जावन आसा उतरां प्रमाणे एक चाल आमची. आमी देवाक पयलें दिनवासूंक जाय. पूण आमकां पयलें कितें जाय? संवसारान आमकां कितें शिकयलां? कोणूय तुका कितेंय दीत जाल्यार तूं थँक्यू म्हणचें, वयव ना? तुमी म्हणनात कोणाक थँक्यू? म्हणटा तुमी केन्ना? तुमकां थँक्यू वर्ड सारकें हांव खंयच्यान हाडलां काय हे वर्ड? अशें कशें तुमी म्हाका पळयतात? आं, थँक्यू वर्ड फर्स्ट टायम आयकला तुमी? देव बरें करूं म्हणटात आमी कोंकणीन, वयव ना? हें उतर थँक्यू आमी फर्स्ट टायम आयकता ना. हें आमी एक मॅनर्स कसो आमी शिकयता. तुका कोणें कितें, भुरग्यांक आमी शिकयना, तुका कोणें दिलें कितेंय जाल्यार तुवें कितें म्हणूंक जाय? थँक्यू. केन्ना? कोणें कितें दिलें जाल्यार. येस? पयलें कंडिशन कितें? दिना जाल्यार थँक्यू म्हूण कोण तरी भुरग्यांक शिकयलां काय आयज पासून? आमकां शिकयलें न्ही केन्ना तरी थँक्यू म्हणपाक, कांय दिनासतना कोण? आनी बेश्टोच कोणें वचून थँक्यू थँक्यू केलें जाल्यार कितें जातलें? गॉन. आं, जरी तर आमकां कोणें कांय दिवंक ना, बेश्टें तूं वचून कोणा मुखार आनी थँक्यू 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 कर. ही मस्ट बी वंडरींग कितें थँक्यू म्हणटा बोगोर बोगोर. करेक्ट न्हू? सो संवसार आमकां आमी शिकल्या तशें आनी तेंच आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता. इवन आय टीच माय डॉटर, बेबी इफ समवन गिव्स यू समथींग यू मस्ट से थँक्यू. आं, वेन समवन गिव्स यू समथींग, नॉट अदरवायज. ओके? बट द वर्ड सेज वॉट एवर यू डिझायर, you believe first that you have received it and praise and thank God for what he has done. This is the ways of the Lord, because किदें पळय देवाक आमकां दिवपाचें हा, हें देवान आमकां 2000 वर्सां पयलेंच आमकां दिलां. हालेलुया. पूण हेची समजणी तर घेतलो जाल्यार आमकां हेची गरज. वो नासतना आमकां कांयच समजोचें ना. कित्याक? वो पवित्र आत्मो आमकां जे लिपोन आसलेले, जे हिडन आसलेले, हे सगळे गूट उजवाडाक हाडटा, उक्ते कोत्ता, स्क्रिप्चराची आमकां जाणवाय दिता, समजणी दिता. तें ह्याच शेरातेचें काम. हालेलुया. वो पवित्र आत्मो नासतना आमकां कितेंच समजणी येवपाची ना. तेका लागून पवित्र आत्म्याची समजणी आमकां पयली गरजेची. हालेलुया. तो इतलो आमचे केअर घेता, जावं इतलो आमकां तो समजणेन बोता, कित्याक ताका खबर आहा आमच्या उद्देशी आमी ओस्कोत, पूण तेज्या सोवे आमी बलिश्ट. हालेलुया. थँक्यू जीसस. आनी आमकां दर एका भावार्थ्याक आमी म्हणटा, दर एका भावार्थ्याक ह्या पवित्र आत्म्याची भोव आमकां गरज. पूण जरी तर ह्या पवित्र आत्म्याची आमकां समजणी येता, म्हाज्या कुशी कोण बसलेलो दिसो वो ना दिसो, पूण हांव ताज्या लागीं उलयतां, वयव ना? तुम्ही सगळीं बायक चलयतात, कार चलयतात, आनी वेन यू टेक युअर फॅमिली विथ यू, टर 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 चालूच गाडयेन, वयव ना? उलयनात आमी? भुरगीं हा जाल्यार, आमची कोण पार्टनर आसो जाल्यार उलोवप चालूच. कितलेय लॉंग जर्नी आसो न्ही, आमची बडबड चालूच. आनी तुज्या गाडयेन तर कोणूच ना, तूं एकलोच वयता, तुजी बडबड आसतली ना. कित्याक ना? गाडयेन कोण ना, बट यू आर नॉट रियलायझिंग द होली स्पिरीट इज गोईंग टुगेदर विथ यू. समजणी येता? आमकां समजणी येना. बायक चलयता आमच्या फाटल्यान कोण बसोंकूच ना, बेश्टी बडबडटली आमी ना न्हय. पूण आमकां समजणी येना. वो पवित्र आत्मो जो शाराती म्हज्या सदां काल फॉरएवर म्हाज्या सांगाता रावपाक दिला, तो म्हज्या सांगाता वयता आनी हांव तेच्या कोणा उलयना. हाव ही इज गोइंग टू फील? इफ यू आर टेकिंग युअर फ्रेंड अलॉंग विथ यू, तूं तुज्या फ्रेंडांक तुज्या सांगाता घेवन वयता आनी आख्खे एक वराची वाटान तूं त्या फ्रेंडा कडेन कांयच उलयना, तुका कशें त्या फ्रेंडांक कशें दिसतलें? कशें दिसतलें हे फ्रेंडांक? तुमी चिंतून पळयात. बरें दिसतलें? तुजी फ्रेंडां तुमची घरांत येतात, तुमगेर विजीट करता तुमची फ्रेंडां, सोयरीं कोण तरी येतात आनी तुमी कांय उलयनात. जर तुमी कांय उलयना, तो फ्रेंड येयला, तो म्हणटलो हांव पूण आनी ह्या घरान येयना.
करेक्ट न्हू? ती रिलेटिव्स कोण येयल्या ती म्हणटली हे कांयच उलयना, हांगा सारकें सायलंट आहा ह्या घरान, कोण झापायना, कांय ना, हांव आनीक ह्या घरान येना. जावचें ना? If you go to somebody's house, forget about somebody's coming to your house. Maybe you are going to somebody's house and they are not talking to you. They give you everything, food, whatever, but they're not talking to you. Will you go to their house again? How you are going to feel? तुका कितें बोगणा जातलीं भितरल्यान? उणेपण जावचें ना, तुका हर्ट जावचें ना, तुका पेन जावचें ना. You will not feel they are not talking to me. आतां हो शाराती जो म्हज्या सवें रावपाक दिला तेजे कडेन तर हांव उलयत ना दिसांतल्यान, तेका कशें जातलें? आनी तेका कितें जालें पासून जाल्यार तो आमकां सांडून वचना. कित्याक तो कसो रावपाक दिला? 16th वर्स लास्ट लायन वाच पळया. 16. जर तूं तेजे कडेन उलयना पासून तर तो तुका सांडून वयचो ना. कित्याक देवाची बासावणी आहा. कसली ती बासावणी? देवा जेजूची उतरां जी तोंडांतल्यान भायर सरल्या ही सासणांक तोखता तसली ती आनीक बदलना. स्वर्ग आनी संवसार सरतलो पूण म्हजें उतर केन्नाच सरचें ना. Hallelujah. So जोरी तर जेजून म्हणला I will send you another helper who will abide with you forever. Then he is there with you forever. Even though you talk to him, you don't talk to him, he is there with you. But we need to realize, आमी समजोंक जाय, आमकां समजोन येवंक जाय जो शहराती म्हज्या सवे म्हाका सदांकाल रावपाक दिला, हांव तेजे कडेन तर उलयना जाल्यार तेका कशें जातलें? येस और नो? आमी 2 Corinthians 13-14 आमी पळयलां, तेजे सवे आमकां संबोन दवरपाक देवान आमकां तो दिला. कितें करपाक? संबोन दवरपाक. तो एक ओत्मो म्हणून, तो दिसती पडना म्हणून, तो ना म्हणून असो ना. तो तुका दिसती पडना पूण तो देवान आमकां दिला एज अ शाराती. तो दुसऱ्या लोकांक दिसती पडना पूण तुज्या भावार्थाचे नोदरेन तुका तो दिसती पडटा. जोरी तर तूं भावार्थाचे नोदरेन तेका पळयता जाल्यार ही भावार्थाची नोदर तुजी आनी म्हजी केन्ना उक्ती जाता? ह्या भावार्थाचे कान तुजे आनी म्हजे केन्ना उक्ते जाता? जेन्ना तूं ह्या उतराक तुज्या भितर जागो दिता. हालेलुया. थँक यू जीसस. मोस्ट ऑफ द टायम चडसो वेळ आमकां फकत आमी कित्याक पळय आयल्या आमकां तें बरेंपण जाय, कितें म्हज्या जिवितान उणेंपण जाता म्हाका तें सारकें जालेलें जाय, कितें म्हज्या जिवितान सारकें जायना तें जाग्यार बसोंक जाय म्हूण एके भशेन आमी देवाच्या मुखार वयता. वयना? पूण देवान आमकां रोचल्या कित्याक? आपल्या सवें एक संबोन दवरपाक. पूण तो संबोन दवरूंक आमी सारके भशेन पावल्या काय? आयज पासून आमचो संबोन देवा लागीं दवरपाक काय आमी चुकल्या काय? समजोंक ना काय? उतराची केन्ना समजणी येवंक ना काय? म्हाका आयज हो वेळ आहा तुका आनी म्हाका ह्या उतराची समजणी घेवंक आनी जो संबोन देवा आनी आमचे सवे जो जावं तुटलेलो आहा, जावं आमी पयस पावलेली आहा, जेजून आमकां एकठांय केल्या तरी तर आमी समजोंक ना. हो वेळ जावन हा हो पळयत वतमो तुजी आनी म्हजी जाणवाय उक्ती कोत्ता ह्या संबंदान आमी परत्यान भितर सरपाक. हालेलुया. थँक यू जीसस. Praise you, Jesus. Hallelujah. आयज तो देवा सवें तर म्हजो संबंद बरो गोठायेन मजबूत जाता. उरलेले सगळे संबंद म्हज्या जिवितान जे म्हज्या लायफान कोणा कोणें तुटलेले आहा, कितें प्रॉब्लम जालेले आहा, गॉड वील पूट एवरीथींग इन रिस्टोर. देव सगळे रिस्टोरान घालतलो, देव सगळे जाग्यार बसयतलो, पळयत आत्मो सगळें तुजें काम करतलो. कित्याक आयज तूं जेन्ना तूं जेजूक स्विकारता तुजो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाता. जायते फावटी जे पळयत आत्म्याचें काम आहा तें आमी करूंक सोदता. जातलें? धाकटुले भुरगे म्हणटा मामा आयल डू जातलें? आतां जोरी तर एक तूं व्हडलें रायस बॅग हाडला, ओके, आनी तो रायस बॅग हाडला आनी तूं एकदांचें हाडटा आनी तें दारांत उडयता. आतां तें व्हरून जाग्यार भितर घालूंक जाय न्हू. केन्नाय भुरगीं हा जीद कोत्तात, दी मम्मी हांव वता. तुका खबर हांये कडेन जायना म्हूण इतलें वचोन कॅरी जातलें भुरग्या कडेन ना. आनी तूं म्हणटा चल वर रोड नाका तुजी, चल ट्राय कर. बिकॉज यू नो इन युअर हार्ट दे वील नॉट, दे कांट, तेंकां जावचें ना. तुका खबर आहा, करेक्ट न्हू? आनी दे वील से ओडटा जायना. मम्मीक खबर आहा हेजे कडेन जावचें ना म्हूण, पूण भुरग्याक खबर आहा जातलें म्हूण भुरगे ट्राय कोत्ता ओडटा जायना, बॅग हालत ना. करेक्ट न्हू? फायनली से चल सोड बॅग आनी वस. येस न्हू? आमची परिस्थिती तशी जाता त्या भुरग्या भशेन. आमकां दिसता हें वचोन म्हजे कडेन जातलें म्हूण उबारूंक, आमकां दिसता म्हज्यान हें फिक्स करूंक जातलें म्हूण, आमकां दिसता हें कांय न्हू करपाक, वॉट इज देर, आय वील जस्ट गो एंड आय वील एक्सप्लेन एंड आय वील स्पीक एंड देन जालें. पूण जातलें ना. आमचे कडेन जायना म्हूण हो शराती आमकां दिला. आनी हो शराती सदां काल तुज्या आनी म्हजें सवें आसा. आतां आहा तो शराती 24/7 म्हजें सवें जियेता, म्हजें सवें रावता, म्हज्या बरोबर चलता, म्हज्या बरोबर उठता, म्हज्या बरोबर न्हिदतना आसता, सगळो वेळ तो म्हज्या बरोबर आसता. जाल्यार ह्या शराती बरोबर हांवें कितलें उलोवचें पडटलें दिसांतल्यान. हे तोंडाक आनीक आमकां हें ना, बंद आसचें ना.
Day and night this mouth will be working, speaking day and night. Hallelujah. And speaking only the word of God. कित्याक तो एकूच भाशा सोजमोता देवाच्या उतराची, त्याच्या भायर आनी कांय ना, कित्याक तो बापाचो आत्मो. सो ही बापाचें उतोरूच तो सोजमोता. इफ यू गो टू सी जेनेसीस जेन्ना आमी पयल्या आविस्वरान आमी पळयता, जेन्ना म्हणटा स्वर्ग म्हणटा सारको नासलेलो, पृथ्वी सारकी म्हणटा आकारान नासलेली, सगळें वॉयड आसलेलें, कांयच शेपी नासलेलें म्हणटा, पूण पवित्र आत्मो थिचोर आसलोलो, बोवाडो मारतालो म्हणटा, वय ना. अशें म्हणना देवाचें उतर की पवित्र आत्मो नाहलोच, पूण अनलेस एंड अंटील बापाच्या तोंडांतल्यान उतर येना, पवित्र आत्मो कांयच करिना. आयज पासून सेम हा, तुज्या आनी म्हज्या तोंडांतल्यान तर उतर भायर सरोना, देवाच्यो भासावण्यो भायर सरोना, ते म्हज्या जिवितांत घडोवन हाडपाक पवित्र आत्म्याच्यान जावचें ना. बिकॉज एक सिस्टम हा, यू हॅव टू स्पीक द वर्ड एंड देन यू विल सी. जस्ट लायक हाव गॉड स्पोक द वर्ड एंड ही सॉ. हालेलुया. पूण हेत आमी तर ते कॉन्फिडंटली त्या बोळान तर आमी तर तें उतर भासावणी उलयतली जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्याचो सांगात तेजे सोवे आमचो संबंद गोड जावपाची आमकां भोव व्हड गरज. टुडे यू मस्ट बी थिंकींग, म्हजो संबंद म्हज्या घरच्या लागीं सारको ना, आनी कितें सारको ना, हे सगळे सायडीक दवरया आनी पयलो आमचो संबंद देवा लागीं पवित्र आत्म्या लागीं बांदून हाडपाक आयज आमी पयलीं शिकोया, पयलीं जाणा जावया. जेन्ना तो संबंद देवाचो आनी आमचो जाग्यार पोत्यान बसतलो, जे भशेन आमी सुरवात केलेली. ना एवरीबडी वूड बी, एनीबडी इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टायम? कोण तरी पयलेच पार्ट आयला? फर्स्ट टायम आयकता उतर हे भशेन कोण हा? ना न्हू. पूण आमी सगल्यांनी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण स्विकारलेलो? येस ओ नो? आमी सगल्यांनी स्विकारला. आनी जेन्ना जेजूक आमचो आमी सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकारला, तेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भितर आयला. हालेलुया. येस ओ नो? पूण आतां तो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आयला आनी आमी जायती आमच्या जिवितान अजापां पयल्या आसतली, करेक्ट? सुरवातेक जेन्ना उतरान आयला तेन्ना आमी जायती अजापां पयल्या, पूण हे कंटिन्यू आसता मदें केन्ना मागीर आमच्या जिवितान एक फेस येता, मागता ते आसता. जाला न्हय? इट इज फॅक्ट. इवन आय एक्सपिरियन्स दॅट. आमी आमच्या जिवितान सगल्यांच्या हो एके भशेचो फेस येता, एके भशेचो टायम येता. सुरवातेक सगळें बरें आसता. हो, फर्स्ट एक्सपिरियन्स, जेजूची वळख, जेजून हें अजाप केलें, जेजून तें अजाप केलें, वय ना. बट आफ्टर सम टायम ही अजापां मातशी आमी पळोवपाची उणी जाता आनी आमी खंय ना खंय आमची गाडी मातशी स्लो जाता, करेक्ट? आनी गाडी स्लो जाता आनी आमी पळयता तें सुरवातेक कशें जातालें तें आतां जायना. कितें जालां काय? करेक्ट न्हू? कितें जालां काय? आनी आमी खंय ना खंय मातशी फाटी सरत रावता. येस, पूण आमचें हें सगलें हे चिंतनाचो द डेवल टेक्स द एडवांटेज. सोयतान एके भशेन तो इतलो कनिंग स्मार्ट म्हणटा तेका, चतूर इतलो चतूर आहा, तेका तुका पासून तुजी जितली खबर ना तितली तो जाणा तुजें. And he knows when to attack you. He knows when to bring the lies in you. The moment you catch, तूं आतां खंयचे प्रॉब्लम्स तुजे कॅच करता जावं कितें तें अशें कशें म्हणलें, तूं तें चिंतल्यारूच पुरो, तो आयलो तुका आनीक 10 फावटी घेवन. सो तुका आनीक तातूंतल्यान भायर सरपाक वाट ना. समजता? तेका लागून आमी आमच्या तोंडांतल्यान, लायक हाव वी सेड, उतरांतल्यान आमची सुरवात जाता, करेक्ट? सो आमच्या तोंडांतल्यान फर्स्ट उतर तेका खंयचें मेवलें? फर्स्ट उतर खंयचें मेवलें? हांव म्हणटा न्हू, कितें कशें म्हणलें, हाव हें कशें म्हणून म्हणोंक जाता, हें कशें म्हणून, हें तूं तें कशें म्हणून चिंतूंक पावलें पळय, ताका आख्खें चार्ट कळटा आनी तो एकार एक आपल्याच्यो फोटी घेवन येत रावतलो. पूण तो त्यो फोटी घेवन येवपाक सुरवातीक उतर कोणें दिलें तेका? सुरवातेक उतर कोणें दिलें? आमी दिलें. हालेलुया. सो आतां हें सगलें कोणाचेर दवरलेलें आहा? देव आमच्या जिवितान तर बदलावणी कोत्तलो. देव आमच्या जिवितान तर आमचे जे संबंद सारके ना ते जाग्यार बसयतलो जाल्यार कोणाची परवानगी पयली जाय देवाक? आमची. सो आमच्या जिवितान तर कितें तर सारकें चलोना, हेचो अर्थ असो ना की देवान म्हाका हास लायल्या वा देवान म्हाका पनीश केला, पूण हेचो अर्थ असो आहा की आमी खंय ना खंय चुकल्या आनी आमच्या तोंडांतल्यान जीं उतरां आमी उलयल्या, सैतानान तीं उतरां घेवन आमच्या जिवितान हें आमकां घेवन आयलां. हालेलुया. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा, तुमकां एक शाराती दिला. शारात्या सांगता आमचो संबंद पयलो सारको आसूंक जाय. शारात्या सांगता पयले भशेन आमकां तेजी समजणी आसूंक जाय. तो म्हजे सवे जियेता म्हूण म्हाका खबर आसूंक जाय. तो म्हजे सवे हांव चलता आसतना चलता म्हूण म्हाका खबर आसूंक जाय. वेन आय स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, ही स्पीकिंग थ्रू मी. म्हज्या भितरल्यान तो उलयता म्हूण म्हाका ही समजणी आसूंक जाय. तेन्ना की तुज्या जिविताचेर सारको कंट्रोल तो घेता. अनलेस एंड अंटील तूं तर ताका दिना कंट्रोल, तो तुका कांयच करपाक शकना.
समजून येता जे भाशेन जोरी तर देव आमचेर कब्जो घेतालो, देव तर आमकां एके भाशेन आपल्या ताब्यान बांदून दवरतालो, जाल्यार सुरवातेक हें वायट घडोवंकूय पावचें नासलें. समजून येता. सो आमी चॉयस करची पडली ना, आमी निचेव काडून करून घेवचो पडलो ना. नेक्स्ट वर्ड आमकां कितें म्हणटा, इवन द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive because it seems him, he seeth him not, neither know him, but you know him, for he dwell with you and shall be in you. कुय हा तो पळयतो मो? कुय हा? आमच्या भितर हा. Now if you go to 26th verse, 26 go. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. या आता कोण म्हणटा? ही कोणाची खबर? जेसूची खबर. हालेलुया. कितें म्हणटा तो हांगासर? पूण तो वो शाराती जो पवित्र आत्मो जो बाप धाडटलो म्हज्या नांवान, तो तुमकां शिकयतलो सगल्यो वस्तू. कितल्यो? सगल्यो, ऑल थिंग्स, सगल्यो वस्तू तो तुमकां शिकयतलो आनी तुमच्या उगडासाक हाडटलो जें कितें हांवें तुमकां सांगलोलें हा, शिकयलेलें हा. हालेलुया. आतां उगडासाक कितें हाडटलो तो? केन्ना केन्ना आमी रावता, उतर शिकपाची गरज ना, पवित्र आत्मो दिला न्हू म्हणना आमी. उतर सगलें पवित्र आत्म्याच्या भितर आहा, तें सगलें हांव पवित्र आत्मो दिला. आतां 16 वर्ड कितें म्हणटा? पवित्र आत्मो बाप धाडटलो, तो तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो आनी तो तुमकां शिकयतलो. करेक्ट? तो तुमकां शिकयतलो, पूण तो तुमकां शिकयतलो बट एट द सेम टायम तो तुमच्या उगडासाक हाडटलो सगलें जें कितें हांवें तुमकां सांगलोलें हा ओ शिकयलेलें हा. सो शिकयलेलें आहा कोणें पयलीं? जेसून. तो तुमच्या उगडासाक हाडटलो. उगडासाक हाडटलो जाल्यार हीं उतरां आमी पयलीं आमच्या भितर घालून घेवपाची आमकां गरज. आतां पवित्र आत्मो दिला म्हूण सगळेंच काम पवित्र आत्मो करचो ना. तो केन्ना करतलो? वेन यू फील युअर सेल्फ विथ द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. तूं जेन्ना हें उतर तुज्या भितर भरून दवरता, वेन यू फील युअर सेल्फ विथ द वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र आत्मो तीं उतरां तुज्या उगडासाक हाडटलो. हालेलुया. सो उतर आमी कितलें शिकचें पडलें? म्हयन्यांतल्यान एक पाटी. सोदना? कितलीं जाणां सोदना शिकता उतर? एवरी डे? प्रेज गॉड. सोदां काल उतर आमकां शिकपाची आमकां गरज. हालेलुया. हांव म्हणना की एक चॅप्टर वाचूंक जाय, 2 चॅप्टर, एक स्क्रिप्चर घेयात, एक स्क्रिप्चर, एक उतर घे, एक लायन घे. देवान आमच्या बद्दल कितें बरयलेलें आहा, देवान आमकां कितें दिवन दवरलेलें आहा, देवान आमकां लागून कितें केलेलें आहा, देवाच्या मोगाची खबर. तें एक उतर घेवन तें उतर आमच्या भितर आमी रिगोवन तर दवरीत. ह्या उतरांतल्यान आमची सगळ्या परिस्थितींतल्यान सुटका जाता. हालेलुया. आतां आमकां सगल्यांक सुटका खरेंच जाय, वयव ना? कसले परिस्थितीन आमी हा, ह्या परिस्थितींतल्यान आमकां सगल्यांक सुटका जाय. येसो न्हू? आयज वजें हावो ना आमचेर, आसावो ना, हेवीनेस हावो ना, प्रॉब्लम्स हावो ना, डिफिकल्टीज हावो ना, सर्कमस्टन्सीस हावो ना, सिट्युएशन कसलें आसावो ना. हितूंतल्यान आमकां तर सुटका जाय जाल्यार सुटका फकत कित्यान हा? देवाच्या उतरान. जशें की जेसू म्हणटा म्हज्या उतरान तुमी कंटिन्यू करात, त्या उतरांतल्यान तुमकां सोद गमोन येतलें आनी तें सोद तुमकां सुटका दितलें. तुमकां सोद जाय जाल्यार ह्या उतरान पयलीं आमी रिगोवन रावचें पडलें. हे उतर आमच्या भितर आमी पयलें रिगोवन दवरचें पडलें. ह्या उतरांतल्यान आमकां तें सोद गमोन येतलें आनी तेंच सोद आमकां सुटका दितलें. जेजू तर म्हणटा सुटका तर ऑलरेडी जालेली आहा. जेजू म्हणचो नासलो म्हज्या उतरान तुमी कंटिन्यू करात म्हूण, वयव ना? येस, फ्रिडम आमकां देवान दिला. जेजू देशी आमची सुटका जाल्या, पूण दर एक दिसा दर एका प्रश्नांतल्यान, दर एका एका हाव टू से कसली आमकां संवसारी नॉलेज आहा, कसलें आमकां संवसारीक गिन्यान आहा, तातूंतल्यान आमकां सुटका जाय. अनलेस एंड अंटील म्हाका दुसरें सोद गमना, जें कितें हांवें पयलें आयकलां तेंच म्हाका सोद कशें. येसो नो? जें कितें हांव पयलें आयकतां तें म्हाका सोद, अनलेस एंड अंटील एक सोद जें देवाचें आहा तें म्हाका तर आयकोंक येना जाल्यार. हें हांव कित्याक म्हणटा, जायतें आमच्या जिवितान आमी आयकलेलें,
एका टायमाक. येसो न्हू, सगल्यांनी आमी कितें ना कितें स्टोरीज आयकल्या, सगल्यांनी आमी कितें ना कितें तरी गजाली आयकल्या, पूण जेन्ना देवाचें उतर आमकां आयलां, आमी म्हणटा ओ हें सोत, हें तें जेजून केलां, ही ती जेजूची बरी खबर, आनी जें कितें हांवें पयलें आयकलां तें म्हज्या जिवितांतल्यान भायर सरलां. येसो न्हू, तुमकां घडलां अशें? अशें घडोंक ना? घडलां. म्हाका जायत्यो संवसारीक खबरो आनी जाणवाय आसलेली आनी हांव म्हणटालें तेंच सोत म्हूण, तेच्या बगर आनीक सोत ना. पूण जेन्ना हें जेजूचें उतर म्हज्या जिवितांत आयलें, जेन्ना ह्या उतरान हांवें कंटिन्यू केलें, ह्या उतरांतल्यान म्हाका जायते सोत गमून आयले. आनी त्या सोतान म्हाका जे फोटी जे हांव घेवन बसलेलें तातूंतल्यान म्हाका सुटका दिल्या. हालेलुया. जेजू आयलो आमची एक एकल्याची सुटका करूंक. आनी तो म्हणटा तूं जितलें उतरान कंटिन्यू करतलें तितली तुजी सुटका जातली. आमकां जाय वो नाका सुटका? आयज आमकां तर सारकें फ्रिडम आसलेलें, आयज आमी हांगा दिसती पडपाची, आमी पंखे लावन उडपाची, वय वो ना? करची नासली हे भशेन. वी हॅव सीन पीपल वेन दे थिंक दॅट दे नो एवरीथींग एज इफ दे आर लायक फ्लायींग. करेक्ट न्हू? एक मनीस असो हा जे आपूण सगळें जाणा म्हणटा, पूण देवान म्हणलां जो कोण सगळें जाणा म्हणटा पळय ताका आपूण आय विल शेम द वायज म्हणटा देव. येस नो? ताचे जाणवायेचो आपूण ताका लोजेक घालतलो म्हणटा. एक मनीस तर म्हणटा देव नासतना आपूण सगळें जाणा, सगळ्याची म्हाका जाणवाय हा, असल्या मनशाक देवाचें उतर म्हणटा आपूण लोजेक घालतलो. आनी दर एक मनीस म्हणटा म्हाका कांयच खबर ना, पूण देवाच्या उतरांतल्यान देव म्हाका जाणवायेन बोधता, जाल्यार तूं एक खालतीकायेन देवाच्या उतराक स्विकारता आनी त्या मनशाक देव आपूण वयर काडटा. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आमकां असली मनशां जावंक जाय, हांव सगळें जाणा, म्हाका सुटकाची गरज ना, अशे भशेन आमी म्हणोंक जाता ना. दर एका घडयेक, दर एका सेकंडाक आमकां ह्या देवाची गरज. कित्याक तेच्या उतरांतल्यान आमकां जाता तितलें सोत गमोन येता आनी हें सोत आमकां एके भशेन सुटका दिता. आयज आमकां एक ब्युटिफूल सोत गमोन येयलें की देवान आमकां एक शाराती दिला आनी तो आमचे सवे सदां सदांकाल आहा. आनी हांव आतां म्हणटालें हांव एकलें आहा तेन्ना हांव गी बसतलें, पूण आतां म्हाका देव म्हणटा ओ गी बसनाका, पळय आत्मो दिला हांवें तुका, म्हजो आत्मो, तूं उलय ताच्या लागीं. तो आशेता तुजें आयकोंक. आमी आमच्या फ्रेंडाचें आयकोपाक आशेना. आमी फोन मारतात, रिचार्ज ना जाल्यार रिचार्ज कोता, नेट ना जाल्यार खंय नेट मेवता थंय धांवता, वायफाय मेवता थंय धांवता. येस नो? कित्याक आमची फेलोशीप आहा त्या मनशा सांगात आहा, जावं गर्ल ऑर अ बॉय, हुएवर इट इज. करेक्ट नो? वी विल फायंड अ वे and we will make it possible that we go and talk to that person. Correct? No? And we think that that person loves me. That's why we desire and we have that feelings to go and talk to that person. But do you even know how much God loves you? And how much I need to wait and long to talk to him? आमकां दिसता संवसारान आमकां कोणेंय मातसो इम्पॉर्टन्स दिलो, वो मनीस ओ हे मनीस म्हजो मोग कोता आनी म्हाका ह्या मनशा सवे वेळ सारूंक खूब बरें दिसता. कित्याक? बिकॉज दॅट पर्सन लव्स मी, दॅट पर्सन कॅर्स फॉर मी. हे भशेन आमकां दिसता. बट डू यू इवन नो हाऊ मच ही लव्स यू एंड ही कॅर्स फॉर यू? एंड ही हॅज टोल्ड यू एंड मी, तेणें तुका आनी म्हाका सांगलां तुजें सगलें वो जें म्हाका दी आनी हांव तुका समाधान करता, हांव तुका शांती दिता, हांव तुका रेस्ट दिता. येस ओ नो? I care for you. म्हाका तुजी काळजी आसा. Yes? He said no, cast all your burdens unto me because I care for you. तेका म्हजी कितली काळजी आहा आनी हांव तेचे सोबे कितलो वेळ सारता गाय, तेजे सोबे हांव कितलें उलयतां गाय. येस ओ नो? आमी आमची फ्रेंडां मेळो जाल्यार सारकी यू नो, आय रिमेंबर माय चायल्डहूड टायम. म्हाजी मामी जेन्ना खंय शॉपार बा वयताली आनी आमी धाकटुली आसली, हांव म्हणटालें तिका बेगीन यो नाल्यार ती मेळो जाल्यार तूं आनी थिंगा रावशी, आमी रावता तुका घरा. कित्याक कोण एकली फ्रेंड आसली ती मेळो तर न्हू 7:30 8 म्हणल्यार घरा पावन आसलेली. कित्याक फेलोशीप आसली. शी वॉज अ फ्रेंड एंड वी यूज्ड टू लिटरली टेल आवर मदर. हांव आमच्या मामीक सांगतालें कितें म्हूण, ती आनी तर हेची मामी तुका ती मेळो जाल्यार प्लीज रावनाका, तूं खंय एस्केप जावन तूं यो, कित्याक तूं ती मेळो जाल्यार तीच उरतली. कित्याक लागून? बिकॉज दे वर हॅविंग दॅट फेलोशीप, दे वर शेअरिंग द प्रॉब्लम्स एंड वॉट एवर मे बी. हालेलुया. समजून येता? आनी आमी केलां आसतलें आमच्या फ्रेंडां कडेन उलोवंक, आमी वेळ सारूंक सारके डेस्परेट जातात. करेक्ट न्हू? वरांची वरां फोनार उलयतात, आमकां टायम गमोना, आमकां दीस गमोना, ताण लागोना, भूक लागोना. करेक्ट न्हू? बरें हांसूंक येता थोड्यांक. करेक्ट न्हू? हे भशेन जाता आमकां, ताण लागोना, भूक लागोना, कितें लागोना, फकत उलोवंक जाय दिसता. कित्याक? आमकां दिसता दॅट पर्सन केर्स फॉर अस. एंड कूड बी.
care. But how much? Can he care for you or she care for you more than God? No one can care for you more than God. No one can love you more than God. देवा सुबेज आमकां कोणाच्यानूच आमचो मोग करूंक जायना. ह्या देवा सोवे वेळ सारपाक, ह्या देवा सोवे आमी आमचो संबंद करपाक, ह्या देवा सोवे आमी खंय चुकल्या काय त्या संबंदान आजून सारकी आमी बरी हाव टू से आजून बरी आमी संबंदान पावोंक ना, त्या रिलेशनान पावोंक ना. And what would be the way possible for me? म्हाका कशे भाशेन म्हज्यान ते ते पॉसिबल करूंक जाता, बिकॉज टू हॅव दॅट रिलेशनशीप, हो संबंद देवा लागीं घडोवन हाडपाक आमी तें सगळें करूंक तयार आसूंक जाय. कित्याक देवान म्हजो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक म्हाका दिलो. आनी तो एक बासावणी दिता, कोण त्या म्हज्या पुताचेर सोत मानतलो तेजो नाश जावचो ना, पूण तेका सासणीक जिवीत मेवतलें. कोण तर हिंगा असो आहा तुका सासणीक जिवीत नाका? आमकां मेल्या उपरांत मरण इफेनान पडोंक जाय आमकां उज्याचें मरण नाका. म्हूण देव म्हणटा, कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना, पूण तेका सासणीक जिवीत मेळटलें. हे सासणीक जिवीत जावन आसा आमकां एक फुक्याचें देणें बापा कडल्यान. इतलो ताणें आमचो मोग केलो. इन आयजाया आमकां म्हणटा इन 40 आय थिंक, you can go to Isaiah 49. You can start from 15. 49. कितलें व्हडलें आमकां उदाहरण दिलां देवान हांगासर आपलो मोग आमकां समजणी हाडपाक, आपल्या मोगाची समजणी आमकां दिवपाक. 15 वर्ड 15 onwards. Can a woman forget her sucking child that she should not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget you. Behold, I have graven you upon the palm of my hand. Can we go down? Behold, I have graven you upon the palm of my hands. Thy walls are continually before me. Go to the 15th verse again. Can you read in Konkani? कोण एक बायल आपल्या दुधाच्या बाळकाक विसरत काय? कोण एक आवय आपल्याच्या दुधाच्या बाळकाक विसरत गाय? असा कोण तरी आवय अशी आपल्या बाळकाक विसरत गाय? आमकां जातलें तें करपाक, पूण एके भाशेन तुजें मन तर बदललेलें हा, सैतानान तर त्या मनशाक पासान बांदून दवरलेलें हा, जाल्यार तेज्या मनाचो कब्जो केलो जाल्यार येस, कॅन पॉसिबल. बट इज इट पॉसिबल टू फॉरगेट युअर ओन चायल्ड? या कोण एक आवयक, एक ओस्तोरेक आपल्या बाळकाक, दुधाच्या बाळकाक विसरोंक जायत गाय? जातलें. नेक्स्ट लायन कितें म्हणटा? आपणे जल्म दिल्ल्या भुरग्याची तिका दया दिसची ना काय? दिसची ना गाय दया? सोजमता तुमकां, कोण एक बायल आपल्या भुरग्याक विसरत गाय आनी तिका आपल्या भुरग्याची दया दिसची ना गाय? पूण दिसली पासून तर जाल्यार हांव तुका रीड इट अगेन. नेक्स्ट लायन. आपणे जल्म दिल्ल्या भुरग्याची तिका दया दिसची ना काय? पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. ही बासावणी कितें देवाची? कशी देवान एके आवयक सोर केल्या. जे आवयचें आनी भुरग्याचें आमी पळयता, हें जावंक जायना तसली गजाल. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांबाळपा पासत कितेंय करीत. हॅव यू सीन एक कोंबी आपल्या पिलांक कशी सांबाळटा? कोंबी आनी एक घुवण जेन्ना झगडटा, कोंबी जिखतली? कोण जिखतली? कोण स्ट्रॉंग हा कोंबयेकीन? कोंबयेकीन घुवण स्ट्रॉंग हा. पूण जोरी तर ती कोंबी आपल्या पिलांक घेवन अशी वयता आनी घुवण येता, जाल्यार ही कोंबी ते घुवणे बारी झगडोंक तयार जायना आपल्या पिलांक सांबाळपाक. पूण ती जाणा म्हज्या आनी घुवणे मदें कांयच येना,
दॅट इज आपूण तिच्या बरी जिखची ना जावं आपूण तिच्या वर विन जावची ना कित्याक म्हज्याकीन स्ट्रॉंग कोण हा एक गोण हा पूण एक कोंबी पासून तर आपल्या पिलांक सांबाळपाक इतली सारकी गोवणी कडेन झगडोंक तयार जाता जाल्यार एक आवय आपल्या भुरग्याक सांबाळपाक कांय प्रयत्न करची ना आपल्या दुदाच्या बाळकाक सांबाळपाक आवयचो कांयच योगदान आसचो ना आसतलो पूण देव म्हणटा जोरी तोरी पासून एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत हांव तुका केन्नाच विसरचो ना हालेलुया समजणी येता ह्या आवयचें आनी भुरग्याचें उदाहरण जें पळय देवान आमकां दिलां तेच्या वयल्यान आमी इतली समजणी घेवंक जाय की देव आमचो कितलो मोग करता हालेलुया आनी हो मोग करनालो देव तर आमकां तर देवान आमकां तर रोचल्या ह्या देवा सांगता म्हजो आनी तुजो संबंद कितलो आसपाक जाय हालेलुया समजणी येता कितलो आसपाक जाय आतां आमकां आमी प्रश्न करुया खरेंच हांव देवाचो मोग समजलां काय आयचो दीस पासून तुका आनी म्हाका प्रश्न हो तूं समजला देवाचो मोग तुका कितें दिसता अशें तुका दिसता जे भाशेन देवान केला तितलो हांव समजलां अशें दिसता म्हाका जाल्यार दिसता हांव आजून समजोंक ना तो म्हजो कितलो मोग करता जितलें हांव तेचें उतर शिकता तितलो म्हाका समजणी येता पूण हांव आजून पासून म्हणटा म्हाका आजुनूय तेच्या मोगाची खरी पूर्ण खात्री पडोंक ना तो कितलो मोग करता हांव जाणा तो कोत्ता म्हूण पूण तो कितलो कोत्ता तें म्हाका आयचो दीस पासून आजून तें समजोंक पुरें जावं ना आय एम स्टील नोईंग टू नो दॅट हाव मच ही लव्स मी तुमी कोणाच्यानूच म्हणूंक जाता हांव समजलो ताजो मोग जावचें ना आनी ह्या देवा सांगाता आमी आमचो संबंद कितलो मजबूत करूंक जाय आयज आमकां प्रश्न आमकां एकल्याक हिचून काडलेली हा तेका एकल्याक आयचो दीस पासून आमी पुरो मोग समजल्या काय देवाचो समजल्या तर आमी पुरो देवा बगर आमकां आनीक दुसरें कितेंच दिसचें ना आनी जरी तर आयज आमकां दिसता तेका सोडून जायत्यो वस्तू ज्यो म्हाका भुलयता जायत्यो वस्तू ज्यो म्हाका खुशालकाय दिता म्हूण म्हाका अशें दिसता देवा बगर दॅट मिन्स आजुनूय हांव तेचो मोग समजोंक ना जेजूक आपल्या बापा बगर आनी कितें दिसती पडटालें जेजूक आपल्या कार्य जे करपाक तो आयलोलो तेजें जें मिशन आसलेलें तें सोडून तेका आनीक दुसरें कितें दिसती पडटालें कितल्यो संवसारान वस्तू आहल्यो जेजून एन्जॉय करपाक जाता आहलेल्यो वय ना आयज ह्या संवसारान आमकां दर एक वस्त दिसना एन्जॉय करपाक दर एक वस्त आमकां दिसना ती म्हाका जाय अशें म्हाका जाय तशें म्हाका जाय आमकां दिसना जेजूक खंय ना खंय दिसोंक नाहलें काय दिसोंक नाहलें कित्याक तेजो फोकस बापाचेर आहलो तेजें ध्यान मन त्या सर्वेस्पराचेर आहलें तेजें ध्यान मन आपलो संबंद बापा सोरशी सारको तो इतलो गोट दवरपाक आहलोले की तो इवन रातचो पासून तो वयतालो दोंगरांनी तें मागणें करूंक येसो न्हू पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजू रातचो वयतालो मागणें करूंक आयज आमी मागण्यान आमचो कितलो वेळ सारता मागणें करप म्हणजे कितें दिमेर रावन देवा कडेन मागपाचें कितें ना पळय तें वय ना मागणें करप म्हणजे आमी मागपाचें देवा कडेन कितें ना तें मागणें करप म्हणजे देवाच्या उतरांतल्यान आमी देवा कडेन उलोवपाचें देवाच्या उतरांतल्यान आमी देवा कडेन उलोवपाचें आयज तो दीस पासून जरी तर हांव हे भाशेन मागणें करतां आनी हांव म्हणटा म्हज्या खासगी कुडांत हांव वयतां आनी फकत म्हणटा देवा म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हजें हें आहा म्हजें प्रॉब्लेम तें आहा हें आहा तें आहा तर हांव म्हणटा आय हॅव नॉट येट अंडरस्टूड गॉड म्हाका आजुनूय देवाची समजण येवंक ना मागणें म्हणल्यार तूं देवा सोवें आपलो वेळ सारता तुजो जो वेळ आसा तुका दिसता हो वेळ म्हज्यान टीव्ही पळोवंक दिवंक जाता हो वेळ म्हज्यान इंस्टाग्रामाचेर टायम स्पेंड करूंक जाता हो वेळ म्हजो फेसबुकाचेर बसोंक जाता हो वेळ म्हजो युट्यूबाचेर स्पेंड करूंक जाता हो वेळ म्हजो म्हाका म्हज्या फ्रेंडां बारी वचोंक जाता हो वेळ म्हजो म्हाका खंय आनीक फंक्शन आहा थिंगा वचोंक जाता हो वेळ म्हजो म्हज्या बापाक म्हज्यान दिवंक जाता हालेलुया चॉयस इज योर्स देवान आमकां कोणाकूच फोर्स करूंक ना पूण जरी तर म्हाका म्हज्या देवाची वळख आयल्या हांव म्हजो वेळ जो प्रेशियस टायम जो म्हजो मोलादीक जो वेळ आसा कित्याक आमी नोको नेक्स्ट कितें येसो न्हू वो म्हजो मोलादीक वेळ हांव म्हज्या बापाक दितां ज्या बापान म्हाका आपलो एकलोच पूत दिलो आनी त्या पुता उद्देशी तर म्हजी सोडवण जाल्या वो वेळ हांव म्हज्या बापाक दितां कित्याक म्हाका चॉयस आहा
आयज हांव हिंगा वसों गे आयज हांव थिंगा वसों वयवो ना आयज हांव हेज्या सोबे टायम स्पेंड करूं ओ म्हज्या देवा सोबे हांव टायम स्पेंड करूं देवान आमकां जे भाशेन आमकां आतां आमी पयले 4 जे शुभ वर्तमान जेजूचे आहा तातूंत आमी पळयता जेजूची चाल वयवो ना दर एका वेळाक तो देवा सोबे आपलो वेळ सारतालो आनी ज्या टायमार तो देवा सोबे नासलो तो असो लोकां मदें भोंवतालो देवाचे उतराची पोरगोटणी कोत्तालो पेखोवणी कोत्तालो आपले देवाचे उतर दितालो स्वर्गींच्या राजाची खबर सांगतालो वयवो ना पूण आमी दिसांतल्यान कितले पाटी स्वर्गींच्या राजाची खबर उलयता जेजून जें केलां तेजें उलयता देवाची मोगाची खबर उलयता पवित्र आत्म्याचो सांगात आमी अणभव कोत्ता कितें आमी करतात आयज आमी सगळीं जागी जावपाक आमकां हो वेळ न्हय वयवो ना कित्याक जेजू येवपाची घडी लागींच आहा आमकां खबर ना केन्ना पूण आमी सगल्यांनी तयार आसची जें कितें मिशन जें कितें कार्य करपाक देवान आयज तुका आनी म्हाका जोलोम दिला कित्याक देव म्हणटा तुज्या आवयच्या कुसव्यान आसतना पर्यान हांव तुका वळखतां आनी तुका आपणें रोचला कित्याक म्हाका तुज्या सोबे येवजण आसा कितें हा म्हणटा येवजण हा म्हणटा दर एका मनशा सोबे दर एके रोचणे सोबे देवाक येवजण हा हालेलुया आयज आमी अब्रामाचें जिवीत पळयता वयवो ना भावार्थाचो बापूय ताका आमी म्हणटा देवाची बासावणी ताका दिलेली ती घडोवन आयली आमी म्हणटा पूण हें कशें जालें ताणें देवा सोबे आपलो संबंद जोडलो कितें केलें देवा सोबे आपलो संबंद जोडलो आयज अब्रामाक ताणें आपल्या बापायच्या घरांतल्यान उलोवमान ताका एक विजन दिवन ताका एक ताळो दिवन ताका एक उतर दिवन बापाच्या घरांतल्यान ताका भायर हाडलो वयवो ना पूण हातून आमी कितें पळयता अब्रामाचें बरेंपण पळयता एट द सेम टायम देवाक तेजे सोबे येवजण आसली वयवो ना आतां भुरग्याचें देणें नासलें म्हूण तो आशेतालो भुरग्याक करेक्ट न्हय अब्राम पूण देवान ताका भुरगें दिलें आनी तेज्या भुरग्याच्या सिडांतल्यान आमचो सोडवंडर जल्माक आयलो येसो न्हू आतां देव म्हणटालो द सीड शॅल कम तुज्या संस्थेंतल्यान तें बी येतलें म्हणटा तें खंयच्या बियाची खबर करी तो आयजाकाची न्हय पूण ती जेजूची खबर करतालो तो समजणी येता हांव हें कितें म्हणटा अब्रामाच्या उदाहरणांतल्यान आमी कितें समजता देवाक अब्रामा सोबे येवजण आसली आपणाची येवजण तेज्या सोबे घडोवन हाडपाक हालेलुया सो तुका आनी म्हाकाय देवाक येवजण हा तुजे सोबे म्हजे सोबे कित्याक तेका आपली येवजण तुज्या आनी म्हज्या उद्देशी घडोवन हाडपाक जेन्ना आमी म्हणटा देवान शीस तयार केले वयवो ना जेजून 12 शीस हितून काडले डिसायपल्स हितून काडले डिसायपल्स अपोस्टल्स जाले हेच न्हू डिसायपल आपले शीस ताणें हितून काडले कित्याक आपल्या फाटल्यान ह्या शिसांनी तेचें जें कार्य आहा तें फुडें व्हरपाक आनी शिसांक ताणें एक आज्ञा दिली देसा देसांनी वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान पोरगोट करात म्हजे गोवाय जायात म्हजें उतर देसा देसांनी सांगात पातकाचें बोगसोणें मन बदलपाचें आनी पातकाचें बोगसोणें लोकांक पोरगोट करात हालेलुया आयज जायतो लोक ह्या संवसारान बारादीक वजान चेपलेले आहा आसा वो ना एका टायमाक आमी आहलोलीं ऑर आय डोंट नो मे बी आजुनी हान येस ओ नो आजुनी मे बी हा खंय ना खंय करेक्ट न्हू हें केन्ना जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतरां सोरशिल्लीं मातशीं कडसरता हें वजें आमकां आसा कशें दिसता पूण एक्चुली तें ना पूण आमकां तें आसा कशें दिसता कित्याक सैतान जें ना तें आमकां तो दाखयता तूं अशें तूं तशें हें वजें तें वजें करेक्ट न्हू पूण आमकां खात्री आसूंक जाय देवाचें उतर आमकां दिलां उलोवपाक आनी त्या उतराचे पदवेंतल्यान म्हज्या जिविताची परिस्थिती बदलपाक त्या उतराक पदवी आसा म्हूण हालेलुया समजणी येता आयज तुमच्या जिवितान कसलेंय तें प्रॉब्लेम आसूं न्ही कसलेंय तें संकोश्ट आसूं न्ही कितेंय तें आसूं न्ही तुजें वजें जें पेटी कशी घेवन आमी आयल्या वयवो ना जी जोडाय आमच्या भितर आहा इतलें जाणा जायात देवान आमकां एक शाराती दिला आनी तो शाराती तुज्या आनी म्हज्या आदाराक दिला सोत उतर आमकां अशें सांगता की देवान म्हणलां तुजें वजें म्हाका दी आनी हांव तुका समाधान दिता आनी म्हाका तुजी काळजी आसा हांव आयला तुजें वजें घेवपाक हालेलुया आतां हेजे फुडें घेतलो काय ताणें ऑलरेडी घेतलां केन्ना घेतलां खुर्सार 2000 वर्सां पयलीं घेतलां आतां हेजे फुडें घेतलो सो आतां समजणी येवपाची गरज कोणाक आहा तुका आनी म्हाका समजणी येता तुका आनी म्हाका ही समजणी घेवपाची गरज की हेज्या फुडें तो वजें घेतलो न्हय जें वजें ताणें घेतलां तुका अशें दिसता की आजुनी तुज्या माथ्यारूच आहा म्हूण
सो मनाची बदलणी जावपाचें काम कोणाचें? म्हजें. पूण जेन्ना उतर म्हज्या भितर वयतलें तितलें म्हजें मन बदलतलें, म्हज्या मनाची नवसरणी जातली. आयज आमी हांगासर रेतिरान एकठांय जाता आमचो आत्मो बदलपाक न्हय, पूण आमच्या मनाची नवसरणी करपाक. आयज तुमी कसल्याय वजाक सांपडले आसत, कसल्याय जोडायेन तुमी घुस्पोन आसत, सोत माना जेजून हें वजें, सगळीं दोळे बंद करुया, सगळीं दोळे बंद करून कसलें तुजें प्रॉब्लम तें पळय आहा, कसलें तुजें तें वजें आहा, दोळे बंद करुया, कसलें तुजें वजें आहा, कसलें तुजें प्रॉब्लम आहा जें तूं घेवन आयज हांगासर आयला गोडेक आसतलो. वॉट एवर मे बी द प्रॉब्लम ऑफ युअर लायफ ऑर सिट्युएशन ऑर दॅट बर्डन ऑफ युअर लायफ वीच यू आर कॅरींग टुडे, हें वजें जेजून 2000 वर्सां पयलीं त्या खुर्सार खिळायलां. आयज जें वजें तुका दिसता हें तुजें वजें म्हूण, ह्या वज्याचो भार जेजून आपल्या खांदार घेवन तो दोंगर चोडोन हें वजें त्या खुर्सार खिळायलां. आयज तुका दिसता आसत म्हजें संबंद म्हज्या घरच्यां लागीं सारकें ना, म्हजो संबंद म्हज्या गोरकारां लागीं सारको ना, म्हजो संबंद म्हजो गोरकांनी लागीं सारको ना, म्हजो संबंद म्हज्या भुरग्यां लागीं सारको ना, म्हजो संबंद म्हज्या भावां लागीं सारको ना, म्हजो संबंद म्हज्या भयणां लागीं, म्हज्या शेजाऱ्या लागीं सारको ना. हें सगलें तुका आयज दिसती पडटा खरें, पूण हे सगले संबंदाचो रेस्टोरेशन देवान 2000 वर्सां पयलींच केला. आयज तुका आनी म्हाका देव दाखयता आपल्या उतरांतल्यान तुजें सगलें वजें त्या खुर्सार खिळायलां. तुजो संबंद जे तुटलेले आहा तुज्या घरच्यां लागीं, तुज्या मोगाच्या मनशां लागीं, ह्या संबंदाचो ऑलरेडी आपणें रेस्टोरेशन केलां म्हूण आयज तुका जेजू ह्या उतरांतल्यान दाखयता. जितलो तुजो संबंद आयज तूं बापा लागीं घोट करताय, तितले तुजे सोरभोंवतीचे संबंद जेजून सगळे आपणे जाग्यार बसयल्या, आपणे ते रिस्टोर केल्या, आपणे ते पोत्त्यान बांदून हाडल्या. जो संबंद पयल्यान पयलो बापा लागीं आमचो तुटलोलो, आयज तो संबंद जेजून परत्यान घडोवन हाडला. आनी जे भाशेन ताणें आमचो संबंद बापा कडलो घडोवन हाडला, तसोच जे आमच्या घरांत आमचे संबंद सारके ना, आयज जेन्ना आमी वो उजवाड घेवन आमच्या घरा वयतलीं वो रेतीर सोंपतना, हे सगल्या संबंदान देव ऑलरेडी बदलावणी घेवन येयलो म्हूण आमी भावार्थान सोत मानया. वो जेजू आयज वो खुर्सार उमकोळटा. आयज त्या खुर्सार सावन तुमकां एक एकल्याक तो सांगता, म्हाका तुजी काळजी आसा, तुजें वजें म्हाका दी. कास्ट ऑल युअर बर्डन अनटू मी बिकॉज आय केअर फॉर यू. वॉट कितें तुजे जिविताचो प्रश्न आसो न्ही, सरेंडर टू हीम रायट नाव, गीव इट अनटू हीम. तो तुका पळयता, तो तुजेर नदर मारता. आनी जे भाशेन बापान जेजूचो इतलो मोग केलो, आमचो इतलो मोग केलो की जेजूक आमकां दिलो, तेच भाशेन जेजून आमचो मोग केलो आनी आमच्या पासत तुका आनी म्हाका लागून ताणें तो वज्याचो खुरीस आपल्या खांदाचेर घेतलो. आयज जें कितें तुजें वजें हा, आयज तूं ह्या रुमांतल्यान ह्या प्लेसींतल्यान तें वजें घेवन वसना, पूण तूं ह्या उतराचो उजवाड घेवन ह्या सुवातीचेर वयता. तुका गोडेक दिसत आसत तुका हांगासर कोणेन धाडला, तुका दिसत हांव घरा कितें करतलें म्हूण हांव हांगासर आयलां, पूण ना. आयज ह्या सुवातीचेर जेजून तुका हांगासर हाडला आनी तोच जेजू आयज तुका एक कम्फर्ट दिता. गॉड इज अ गॉड ऑफ कम्फर्ट एंड ही इज कम्फर्टींग यू रायट नाव. ही इज टेकिंग कंट्रोल एंड टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ युअर प्रॉब्लम्स, टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ युअर हार्ट. तुज्या काळजाची काळजी तेका आहा आनी तुज्या काळजाची काळजी तो घेता. जे भाशेन आयज आमी तेका स्विकारूंक हांगासर आयल्या, जे भाशेन आयज आमी ताका ओदीक वळखोंक हांगासर आयल्या, आयज आपली वळख दिवपाक तो तुमकां तयार आसा. कोणें तुमच्या घरच्यांनी तुमकां दुखयलां आसत, तुज्या मोगाच्या मनशांनी तुका दुखयलां आसत आनी तुज्या संबंदान तर प्रॉब्लम आयला, आतांच्या आतां जेजू तो संबंद तुजो परत्यान घडोवन हाडटा. तुका तर तुवें तर दुसऱ्याक दुखयलां, तुका लागून तर तो संबंद तुटलेलो आहा. आयज तुका जेजू एक आदार दिता, एक सांगात दिता, तुजी चूक तुका वळखून हाडूंक आनी गरज पडटा जाल्यार तुजे चुकीची वळख घेवन तूं चूक मागूंक. आनी तुका जायना जाल्यार जेजून तुका आपलो शेराती दिला, तेज्या आदारान हो संबंद परत्यान घडोवन हाडपाक पवित्र आत्म्याचो सांगात तुका जेजून दिला. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस.
प्रेज गॉड. ओके, सो कितें तुमच्या काळजाचें आसो न्ही, देव म्हणटा देवान तुमकां दाखोवन दिलां आसतलें, तुका लागून तर संबोन हाल्लो. इट्स नॉट ऑलवेज द अदर पर्सन, इट कूड बी समटायम्स आज ऑल्सो. येस ओ नो? आमी आसूंक जाता कारणभूत. येस, आमी आसता कारण केन्नाय आमकां आमच्यो चुकी दिसती पडोन येना. पूण हांव सोत मानतां, जे सपोज आमची चूक आहा जाल्यार देवान ही चूक आयज तुमकां दाखोवन दिल्या, म्हाकाय दाखोवन दिल्या म्हूण हांव सोत मानतां. आनी हे चुकीचो एक 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 चेंज करपाक जाय, सुदारणी हाडपाक आयज देवान आमकां एक सोयगो आमकां दिला आनी आमकां एक घोटाय दिल्या म्हूण. कित्याक जायते फावटी आमी कितें करूंक सोदता, इवन आमी चुकल्या पासून जाल्यार आमकां चूक मागोंक आमकां जायना. वयवो ना, आमकां दिसता ना हांव कित्याक मागो, म्हाका खालती काय नाका, म्हाका खालतेपण नाका. येसो नो? पूण आयज तो देव तुका आदार दिता तें करपाक. चुकल्या आमी चूक मागची. कोणाक तर आमी दुखयलां, आमी खालतीकाय घेवन कोणाक आमी दुखयलां ताका आमी चूक मागपाक आमकां गरज, सो दॅट हो संबंद त्या कारणांक लागून तर तुटलेलो आहा, आयज देव तो पोत्यान बांदून हाडपाक. कित्याक आमकां देवान इन्स्ट्रक्शन्स दिलां. एक हाव डू यू से इन्स्ट्रक्शन? आज्ञा आनी इन्स्ट्रक्शन. कायदो म्हणजे कायदो न्हय, पूण एक इन्स्ट्रक्शन कशें करप पळय तें. हे इन्स्ट्रक्शन तर आमी फॉलो करता, देवाक आमच्या जिवितांत कार्य करपाक सोंपें जाता. सो आमकां तर इन्स्ट्रक्शन जोण एकल्याक तुमकां तर तें इन्स्ट्रक्शन मेवलां, एंड गॉड वॉन्ट्स यू टू फॉरगिव एंड स्पीक टू दॅट पर्सन, हुएवर मे बी दॅट पर्सन, यू हॅव टू स्पीक टू दॅट पर्सन एंड ask for, if forgiveness need to be ask for the forgiveness and let go and let that relation get restored. हालेलुया. मॅजिकली कांय जावचें ना. केन्ना केन्ना आमी गुन्यांवकारी आसता, आमी चूक मागोंक जाय. इट्स नॉट दॅट आमी सदांच दुसऱ्यान येवन चूक मागचें आनी सारकें करचें म्हूण तशें जायना. आमी दुसऱ्याक चुकीदार आसता सो आमी दुसऱ्या कडेन चूक मागची देवाच्या उतराक लागून. कित्याक जेन्ना दोगां मदें प्रॉब्लम जाता, देवाचें उतर म्हणटा तुमी एकठांय येवची, उलोवचें ताचेर, एकामेकाक बोगसोणें दिवचें आनी त्या संबंदान तुमी परत्यान येवची. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके, आमी हांगासर सेशन स्टॉप करुया, बिकॉज आतां इतलें आमकां जें आयकलां तेचेर आमकां नियाळ करपाक ही आतां आमचें पयलें शिकवण, पयलें सेशन. आमी नियाळ करुया, कित्याक ह्या आमी रेतीरूच हाडला घडोवन तुटलेल्या संबंदाचेर आमी वावर करपाक, आनी हो संबंद जो तुटलेलो आहा देवाच्या उतरांतल्यान परत्यान घडोवन येवपाक. आमकां एकल्याक खबर आहा, जायते फावटी आमी एका घरांत रावता पूण घरांतल्या मनशा कडेन आमचो एकवट ना. जायना? एका घरांत रावता पूण एकवट ना, वर्सांची वर्सां तोंडार आमी उलयतात, काम सगळें करता, पूण भितरल्यान काळजांतल्यान आमी एकामेकाचेर बऱ्या रिलेशनान आमी ना. एक फॉर्मेलिटी कशें जावन पडलां, एक कायदो कसो जावन पडला. कितें करूं, येयलां म्हजेर हें करूंकूच जाय काम, हे भाशेन आमकां जाता. केन्ना केन्नाय आमकां एक भशेन दिसता म्हजी जबाबदारी न्हू ती, सो आय हॅव टू कंप्लीट, हे भाशेन आमकां दिसता. पूण गॉड डजंट वॉन्ट यू टू वर्क इन दॅट वे. गॉड वॉन्ट्स यू टू वॉक इन लव, टू डू एवरीथींग इन लव. देवाक जाय सगळें आमी मोगान केलेलें, कित्याक देव जावन हा पयले सुवातेर मोग. हें सगळें देवाक जाय आमी मोगान केलेलें. हांव दुसऱ्याक कितेंय पासून तर केलें, इट शूड नॉट बी एक रॉंग मोटीव जावं आसा करया हे भाशेन न्हय. गॉड वॉन्ट अस टू डू एवरीथींग इन लव. देवान जे भाशेन सुरवात आमकां दाखयली, देवान आमचो कितें केलो, मोग केलो, आनी एक्शन कितें जालें, आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. दिवपाक कारण कितें, पयलें उतर आमकां कितें मेवलें, मोग. दुसरें एक्शन आमी कितें पळयता, दिलें. सो आमी जेन्ना दुसऱ्याक कितें करता, कारण आसूंक जाय फकत मोग. इफ हांव जरी तर ह्या जाग्याचेर उबें रावतां आनी तुमकां देवाचें उतर दितां, म्हज्या काळजान तुमचें सगळें मोग आसूंक फावो. कित्याक म्हाका तर तुमचो मोग ना, हांव बेश्टें येता हांगासर, जाणां कितें उतरां देवाचीं उलयलें, सांगलें आनी गेलें, पूण तुमचें तर म्हाका कांयच एक हें ना, एक मोग ना तुमकां दिवपाक. जावं म्हजो मोटीव ना की हांव तुमचो मोग करतां. जेजून जे भशेन तुमचो मोग केला तेच भशेन तोच जेजूचो म्हजे भितर जियेता तुमचो मोग करता. आनी हें उतर जें मोगाचें, जें देवाचें हांव तर तुमकां दिता, नॉट विथ द मोटीव ऑफ लव, देन इट्स नथींग. हालेलुया. समजूनी येता. आमी केन्नाय कोणा कडेन वयता, देवाचें उतर दिवंक वयता, देवाचें उतर दिता आसतना एक प्रश्न हांवें म्हाकाच करचो, म्हाका मोग हा काय ह्या मनशाचो म्हणून हांव उतर दितां, ओ जस्ट बिकॉज म्हाका नॉलेज आहा त्या स्क्रिप्चराचें म्हणून हांव थोपतां तेजेर आनी हांव येता. तशें जावंक जायना. कितें पासून आमी तर करता, कारण आसूंक जाय म्हज्या भितर तो मोग आहा काय, प्रश्न. कित्याक देवान जेन्ना आमी म्हणटा, जॉन 3:16 आमकां व्हेरी कॉमन वर्स, येसो नो,
एवरी टायम आमकां तें हें जाता. पूण कितें पयलींच वळ आमी पळयता देवान संवसाराचो मोग केलो म्हूण ताणें हें कार्य केलें. जोरी तर हांव म्हज्या जिवितान कोणा कडेन कसलें कार्य करता, मोटीव म्हाजो खरेंच मोग आहा काय त्या मनशाचो, हो प्रश्न म्हाका हांवें विचारपाक भोव गरज. हालेलुया. थँक्यू जिजस. नॉट बिकॉज म्हाजी जबाबदारी आहा. आयज म्हज्या भुरग्याक धाकटुलें भुरगें आहा म्हजें 4 वर्साचें. हांव ताका कितें ताका गरज पडटा, कितें पडटा तें हांव सगलें दिवंक तयार आहा. कित्याक म्हाका तेजो मोग आहा. समजणी येता? म्हाका तेजो मोग आहा, कारण आहा म्हाका. हांव तें मागता तें दिवपाक, जे भशेन तें म्हाका केन्नाय म्हजे कडेन केन्ना यू नो समटायम्स इट्स नॉट दॅट ऑलवेज वी आर फिलींग गूड. येस ओ नो? केन्ना म्हाका बरें दिसना, केन्ना म्हाका टायर्डनेस जाता आनी हांव वचोन न्हिदपाक सोदतां. घरा पावलें म्हाका न्हिदोंक जाय पडटा, कित्याक टायर्डनेस येता, बॉडी टायर्ड जाता न्हू आमची, आनी हांव न्हिदोंक सोदतां. पूण त्या टायमार म्हजें भुरगें खेळोंक सोदता आनी तें म्हाका उठयता, मामी उठ उठ म्हणटा. आनी म्हाका आतां न्हिदोंक जाय, पूण म्हाका त्या मोगाक लागून हांव न्हिदोंक वचना. म्हज्या नजो तरी हांव उठ्ठां आनी तेज्या बरी खेवतां. कित्याक? बिकॉज आय लव हर. मोटीव म्हजो कितें आहा तेज्या बरी उठोन त्या परिस्थितीन जायना तरी हांव उठ्ठां आनी हांव खेवतां. तेज्या बरी तें कितें सांगता तें करूंक हांव तयार जातां. आनी हांवें जायते पटी नोटीस केलां, असलें टेस्टींग म्हाका जाता. जेन्ना म्हाका बरें दिसना, केन्ना हांव मातशें कामान बिजी आसता, तेन्नाच म्हणटा मम्मी कम प्ले वीथ मी, कम डू दीस वीथ मी. समजता? मोटीव म्हजो कितें आहा ते परिस्थितीन हांव उबें रावन तेजें सगळें वचपाक, तो मोग. आतां तें म्हजें भुरगें म्हूण हांव कोत्तां, पूण जोरी तर हें म्हाका आनी कोणाकूय पासून तर करूंक पडटा, जावं कोणीय म्हजे कडेन कितें आदार मागता. जोरी तर म्हाका आतां एक फावट धर आमी प्रिचींग केलें गेलें, ओके, आतां प्रिचींग जालें बरें 2-3 वरांचें 4 वरांचें आनी उबें रावन बरें टिचींग दिलें आनी सकयल तर आनी कोण मेवता आनी ताका आतां आनीक उतर दिवंक जाय. आनी हांव म्हणटा आवय पांय दुखले उबें रावन, जायना एकान आतां उतर दिवपाक कशें. हे भाशेन तर चिंतना येयली. म्हजो मोटीव मोग आहा ना. समजलें कितें म्हणटा तें? एका लागून आमचे संबंद पासून आलता एकामेका कडेन. म्हाका असं टिचींग बंद कोत्ता म्हणलेली आनी कंटिन्यू जाली. ओके, इलें करुया कंटिन्यू. ओके, सो जेन्ना हांव कितें म्हणटा, संबंदाचेर जेन्ना आमी शिकता, तुटलेले आहा आमचे संबंद, आमकां आमचे संबंद परत्यान घडोवन येयलोले जाय. पयले सुवातेर आमकां गमोंक जाय संबंद तुटपाक कारण कितें. संबंद तुटपाक कारण कितें? समजता? कितें कारण आसूंक जाता काय तुमच्या उद्देशी? अकॉर्डिंग टू यू कितें कारण आसतलें कसले संबंद तुटपाक? येस ब्रदर? मिसअंडरस्टँडींग. ओके, आनी चुकामूक जाता, एकामेकाक समजोवंक पावना, तो एक कारण. दुसरें, तुमी पयला एक लेट्स से एक आंकवार चेडो जावं चेडूं काजार जावच्या पयलीं सारकी डेस्परेट आसा काजार जावपाक. आदले उगडास येता काय आमकां? करेक्ट? काजार जावच्या पयलें तांचो आवंडो आसता की आमी दोगांय सांगातान साक्रामेंतान एकठांय जावन काजार जावन सांगातात जियोपाक. येस ओ नो? पूण आतां तीच मनशां काजार जाल्या उपरांत 1 वरस गेलें, 2 वरस गेलें, 3 वरस गेलें, एकामेका सोबे रावपाक वाजेतात. हॅपन्स? जाता हे भाशेन? एकामेकाचें तोंड पळोवंक नाका जाता. कित्याक लागून? आदीं सारकें डेस्परेट आसतालीं सांगाता रावपाक. कित्याक? मोग आहलो. आतां एकामेकाचें तोंड पळोवंक सोदिना. कित्याक? तो मोग जे भाशेन तेन्ना आहलोलो तो आतां हे भाशेन आतां ना. समजता? आतां कितें दिसता पडटा? एकामेकाचें उणेपण, एकामेकाची करणी. ती तेन्नाय आहलोली, आं, ती पयलीं आहलोलीच, पूण करणी सायडीक, मोग आहा. आतां कितें जालां? करणेन पयलो जागो घेतला, मोग सायडीक गेला. समजता? एका जाग्यार मोग आहा थिसोर आमी एकामेकाच्यो करणयो आनीक मेजूंक वसना. समजता? एका फॅमिलीन न्हू ल्हान ल्हान कारणांक लागून संबंद तुटलेले आहा. एक कारण अशें पासून जाता, ना म्हज्या घोवा लागीं म्हाका रावंक नाका, तो म्हजें कितें आयकना. कितें आयकोंक ना गो तुजें? तो सदांच वोलो तुवालो हाडटा आनी बेडार उडयता. जावंक जायना? आयकोंक ना तुमी हे भाशेन? हें जाता. पूण सुरवातेक कितें जातालें? सुरवातेक कितें जातालें? ताणें उडयलो पासून जाल्यार म्हाका ताजो इतलो मोग आहा, तो टावल व्हरोन हांव भायर सुकत घालतां. आतां जायना? 4-5 वर्सांनी आतां प्रॉब्लेम जाता त्या वोल्या टावलाचो. समजता? कित्याक? आतां मोग कुशीन सोरला आनी करणयो मुखार आयल्या. ही कारणां जाता आमच्या संबंदान आमी एकामेका सोरशिल्लीं पयस पावता. आनी मागीर आमचे प्रश्न कितें? तूं आतां अशें नाहलें, तूंय आतां पयलो तोहो आतां तोहो पयलींच्या भशेन आतां ना.
वय ना काजार जाला तेन्ना तूं अहो नाहलो आनी तूं म्हूण कहें अहें आहलें आतां तेन्ना तूंय चेंज जाला एकामेकाक यू 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 तूं 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 स्टार्ट जेन्ना मोग कुशीन सोडलो आतां सुरवातेक जेन्ना देवान आदामाक आनी एवेक रुचल्या वय ना सुरवातेक आनी आज्ञा कितें दिली सगळे फळ खायात पूण त्या एका झाडाचें फळ तुमी खायनाका वय ना त्या एका झाडाचें फळ खायनाका आज्ञा केन्ना सांबाळटा मनीस आज्ञा केन्ना सांबाळटा देवाच्या उतराक जेन्ना तूं पाळो दिता आज्ञा सांबाळटा मिन्स दॅट यू लव गॉड येस ओ नो यू विल नॉट ब्रेक हीज कमांड करेक्ट नो आतां जेन्ना एवेच्या कानार सैतानाचो ताळो पडलो सैतानाचें उतर पडलें तेच्या पयलीं तिका खबर आसलेली त्या झाडाचें फळ खावचें न्हय म्हूण येस ओ नो पूण जेन्ना तिच्या कानार एक ताळो पडलो सैतान तिच्या लागीं येवन उलयलो सोरपाच्या रुपान आयलो आनी उलयलो आनी म्हणलें खरेंच देवान अशें 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 सांगलां खरेंच अशें अशें सुरवातेक ती जियेन आसली तें फळ खायनासतना सुरवातेक जेन्ना देवान म्हणलेलें तें खायनाका तिणें तें पळोवंक पासून नाहलें कित्याक उतर म्हणटा नाव शी सॉ दॅट फ्रूट इज व्हेरी प्लेजंट अँड गूड इन म्हणजे पळोवपाक बरें लागलें दोळ्यान घोसघोशीत जालें म्हणटा इतल्या तेंपाक तिणें देवान नाका म्हणलेलें तरी आसतना तिणें तें पळोवंक नाहलें पूण जेन्ना सैतान तिच्या कानान उतरां घालता आतां तिका जेन्ना दिसता हांव देवा सारकी जातेली समजता देवा सारकी जातेली तेन्ना ती त्या फळाक नदर मारता आनी वयता आनी तें फळ काडटा बरें दिसता म्हणटा काडटा आनी ती खाता सैतान हाडून तिच्या तोंडान घालिना पूण ती आपूण खाता आनी काडटा आनी आपल्याच्या गोरकाराकूय दिता आदामाकूय दिता आनी जेन्ना आदामाकूय दिता तेन्ना पातोक तांच्या भितर सोदता आनी ती जी देवा संबोंदान आसलोली तो संबोंद तिच्या थीच तुटता समजता जे भशेन जेन्ना आमी देवाच्या उतरां सोरशिल्लीं पयस पावता स्लोली आमच्या जिवितान जे संबंद पासून जे आहा जे देवाच्या उतराचेर बांदून येयलोले आहा देवाच्या उतरा प्रमाणे जे घडोवन येयलोले आहा थी पासून सैतान आपलें कार्य करपाक सुरू जाता हालेलुया आनी तो कार्य करच्या पयलीं कितें दाखयता चुकी दाखयता वय ना एकामेकाच्यो मिस्टेकी दाखयता आतां सैतानान जेन्ना एवेच्या कानान उतर घातलेलें देवाची मिस्टेक दाखोवंक ना चूक सांगूंक ना तूं जातेली देवा भाशेन म्हणून तुका खायनाका म्हणलां येस ओ नो यू वील बी लायक गॉड आतां ती कितें म्हणटा देवान म्हणोंक नासलें सुरवातेक लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज एंड आफ्टर अ लायकनेस आपल्या सारकिल्लीं मनशाक आमच्या सारकिल्लें करया म्हणोंक नासलें देवान सो दे वर ऑलरेडी लायक गॉड येस ओ नो पूण जेन्ना सैतान ती फोटी घेवन येता तूं देवा सारकिलो जातलो आनी ती कान दिता आतां देवाचें उतर कितें आहलें आपल्या सारकिल्लें ऑलरेडी तांकां केल्या पूण तिका आतां उतर कितें आयलें म्हणजे उतर तिणें पयलें कोणाक दवरलें खंयचें उतर दुस्मानाचें हालेलुया सो दुस्मान येतलो आनी तुका तुज्या पार्टनराच्यो चुकी दाखयतलो येस ओ नो आनी ह्यो चुकी जेन्ना तुका दुस्मान दाखयता हे सगळे चुकींक तुवें आदी मानून घेतलेलें आनी तुवें चोखे म्हणलेलें सुखान तशें दुखान हांव सांगात दितेली वय ना ओ हांव सांगात दितलो पिडेन तशें भलायकेन हांव सांगातार रावतलो पूण आयज जेन्ना कसली पिडा आयली तूं ताका म्हणटा तुवें अशें केलें म्हूण तुका तें जालें तुवें तें केलां म्हूण तुका हें जालें सांगात खंय उरलो समजणी येता असल्या परिस्थितीन संबंद वाडटले संबंद बरे जातले वा संबंद तुटोन वयतले आनी मागीर आमकां चिंतोन येता हो मनीस सुखान सांगात दिता म्हणटालो आयज म्हाका पळोवन पासून घेना हेच्या सांगात रावपाक म्हाका आनीक खोशी ना संबंद वाडलो संबंद तुटलो सुरवात कशी जाली दुस्मानाच्या ताळ्याक आमी पयलो जागो दिता समजणी येता दुस्मानाच्या ताळ्याक आमी पयलो जागो दिता मोर दॅन यू एंड मी तुज्याकेन चड बरी जाणवाय म्हज्या बापाक हा म्हाका कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें पूण हांव तर तेज्या उतराकूच पयलो जागो दिना कसलेच संबंद आमच्या जिवितांत सारके आसचे ना पूण जेन्ना तूं तेज्या उतराक पयलो वयलो जागो दिता जे तुटलेले आहात ते संबंद पासून देवाचें उतर आमच्या जिवितांत परत्यान घडोवन हाडटलो हालेलुया सो देवाचें जें काम आहा तें देवा करुनी आमचें जें काम आहा तें आमी करया आमचें काम कितें ह्या उतरांतल्यान म्हणजे आमच्या मनाची नवसोडणी करपाचें आनी ह्या उतराक आमच्या जिवितांत जागो पयलो वयलो दिवचो आनी दीस आनी रात आमच्या तोंडांतल्यान ह्या उतराची उच्चारणी जावची हालेलुया थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस सो आयच्या दिसाक इतलेंच आमकां नियाळ करपाक पुरो म्हणया आमी आमी मागीर कंटिन्यू करया बट आतां जो आमकां ब्रेक पडटलो कितें पडटलो तुमचें चाव पाणी आहा कितें तें करा बसा आनी तुमी नियाळ करा आतां तुमकां जायत्या जाणांक खबरूच नासली टायटल कितें आहा वय ना पूण आतां तुमकां गमलें कितें आहा तें येस आनी जेन्ना आमी विचारलें बाबा ह्या परिस्थितीन कोण आहा आमी सगलीं आहा
खंय ना खंय संबंध तुटलेले आहा, येस ओ नो, विच वी ट्राय टू फिक्स, बट आमच्या कडेन जायना. लेट गॉड डू इट, बट आमी देवाचें उतर आमच्या भितर घेवया. जे आयज आमकां 4 दीस 5 दीस हांगासर मेवतले, जेजून आमचें सोवें कसो वेळ सारलो, जेजून आमचें सोवें कितलें आमकां सोंसणिकायेन आमकां उतर दिलें, तुटलेले संबंध आनी जेजू कसो भितर येता आमच्या जिवितान आनी सगळें तुटलां तें सगळें जाग्यार बसयता, तें तेच्या उतरांतल्यान आमी शिकोया. कित्याक जेजू येवच्या पयलें सगळीं तुटलेल्याच संबंधान जियेतालीं थिंगासर. आमी पळयलां बायबलांतल्यान, वयव ना? आनी कितले जाणांचे संबंद ताणें घडोवन हाडले. पयले सुवातेर आपली वळख तांकां दिली, आपले सोबे तांचो संबंद घडोवन हाडलो आनी त्या प्रमाणे तांच्या जिवितान पासून सगळें जें कितें तुटलेलें आहा तें रेस्टोर जालां. हालेलुया. सो आमी तें पळोवया आनी कंटिन्यू करुया. जें कितें आतां शिकल्या तेजेर तुमी नियाळ करात, तेजेर वेळ सारात, कितें तुमकां पुस्तक वाचात, जे स्क्रिप्चर घेतला ते पोतून वाचात. जे तुमी वाचतना पळय तोच मग तुमचे कडेन उलयतलो. कित्याक तो घरा ना तुमच्या, तो हिंगाच आहा. समजता? तो तुमच्या सांगात आहा. कितें बरयलां थिंगा आमी वाचलां जॉन 14:16, तुमचे सांगाता आसतलो आनी आसा तो. भावार त्या सांगाता तो आसा, आशेता तो तुमच्या आयकोंक. हालेलुया. सो तो जे आशेता आयकोंक ते आमी ताका दिवंक नाका. तो आशेता तुजो आनी म्हजो ताळो आयकोंक. तूं आनी हांव आपले लागीं उलोवचेशें ताका ही ही हॅज दॅट डिझायर, ही इज लॉंगींग टू हियर फ्रॉम यू. He wants to listen from you. Speak to him, whatever may be the desire of your heart, whatever may be the situation of your life, speak to him. Tell him, thinking that he is your friend. Hallelujah. आमच्या फ्रेंडांक आमी सगळें सांगता तशें आयज तो फ्रेंड कसो आयज आमकां देवान परत्यान आमच्या उगडासा काडला. आमी जाणा हाली शाराती दिला म्हूण सगळीं, वय, पूण तेच्या लागीं उलोवपाक प्रॅक्टीस आमकां हाली डेली ना. सो आयज सान आमकां जागोयल्यान देवान अशी हालोवन सारकी उतरांतल्यान, वय ना, सारकें एक एकले अशी केल्या आमकां. करेक्ट न्हू? हे स्क्रिप्चर येवन आमकां अशें हालोवंक ना, म्हाका जाल्यार जागोयलां सारकें अशें करून. ओके, सो द वर्ड हॅज वेक्ड अस अप. येस ओ नो? देवान आमकां उतरांतल्यान उठयल्या, आपलो शाराती तुका दिला म्हूण, आपलो आत्मो तुज्या सांगात आहा म्हूण तुका जागोयला. स्टार्ट स्पिकींग टू हिम. हालेलुया. थँक यू जीजस. ओके, लेट्स ऑल क्लोज आयज. सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. हे शिकोवणे पासत, ह्या उतरा पासत आयज ही प्रकाशनी तुवें आमकां दिल्याय तुजो पवित्र आत्म्याची. आयज हो पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा म्हूण तुवें आमकां जागोवन काडल्या, उठयल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी ह्या पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता जियेता आनी एक एकल्या सोवें रावता आनी तो आशेता आमचो ताळो आयकोंक म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी आमी निचेव करता बापा, जे भाशेन हो पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता रावपाक सदांच तुवें दिला आनी तो आमचे सांगाता, आमची काळजी घेता, आमची राखण करता, आमच्या काळजाची परिस्थिती तो समजता आनी त्या प्रमाणे तो आमकां एक समजणी दिता, एक आमकां सोल्युशन दिता आमच्या प्रॉब्लमाचो, आमकां गायड करता, एके दिशेन आमकां पावयता म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. हो पवित्र आत्मो तूं आमचे सांगाता जियेताय आनी आयज तूं खरेंच आमच्या सांगाता आसा म्हूण उतरांतल्यान तुवें आमकां उक्तावें केलां म्हूण तुका हांव दिनवासता आनी आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, कसल्योय त्यो आमच्यो आडखळी आसूं, तुवें त्यो सुटाव्यो केल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी वाखाणें दिता. ही आयची शिकवण तुवें बरे भाशेन आमकां समजयली, जायते तुवें आमकां गूट आहा ते उक्तावे केले म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, जेजू तुज्या व्हड मोगा पासत तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. जे भाशेन तूं आयलोय, जे भाशेन तुवें शीस एकठांय केले ह्या संवसारान आनी आयज त्या शिसा उद्देशी आयज तुवें आमकांय तयार केल्या तुजें हें कार्य फुडें व्हरपाक. आनी केदें व्हडलें उदाहरण बापा तुवें आमकां दिलां ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान, की एक आवय पासून आपल्या जल्माच्या भुरग्याक विसरत, पूण तूं आमकां केन्नाच विसरचो ना, सांडचोय ना, कित्याक तुवें तुज्या हातार आमकां कातयलेली आहा म्हूण. हे तुजे दर एके बासावणे पासत एक खात्री तुवें आमकां दिल्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी वाखाणें दिता. थँक्यू होली स्पिरीट. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी.